पुत्राक आमच्या सौम्या जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरून ताचे थंय आमचो संतोष सोदून ताका महिमा दिवंक आमी फुडें सरया. बापू सक्रामेंतांत सौम्या जेजूक आमी स्वागत करून गावया. तुजे मुखामोड हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजारपणांत जियोंक आशेतां. सौम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सौम्या ये काळजांत म्हज्या. तुझे मुखामोड हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हसरपणान जियोंक आशेतां. सौम्या हांव तुज्या येण्या लालयतां. ए सौम्या ये काळजांत म्हज्या. तुझे मुखामोड हांव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजरपणान जियोंक आशेतां. सौम्या हांव तुज्या येण्या लालयतां. ये सौम्या ये काळजांत म्हज्या. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. आराधन आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोडा आमची तुका भेटयता. काळजा मोडा, काळजा मोडा आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. मुझा अस्कत कायन बळवंतू साता. मोजा एक सुरपोणा सांगातून दिता. मोजा कष्टा दुखान म्हाका बुसयता. ही सौम्या ये तूं म्हाका सा. मोजा अस्कत कायन बळवंतू साता. मोजा एक सुरपोणान सांगातून दिता. मोजा कष्टा दुखान म्हाका बुसयता. ये सौम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सौम्या. आराधन तुका सौम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवून दारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोडा आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. काळजा मोडा आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता. सौम्या आमच्या पिडेशिरे वेळार तूं आमकां पावताय.
हर एक आमच्या कष्टा नसता वेळार तूंच आमचो आधार जावन आसाय. आमचे हर एक फातक तुजेर तूं घेताय. वरती खाकूळ तूं आमचे दाखयताय. बक्षांनी तूं आमकां दिताय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां हर एकल्यांक सोम्या तूं आरावन धरताय. आनी ह्या खातीर तुज्या पवित्र हजरपणांत रावून ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घां दिता. तुका आमी वाखणता. तुजें आराधन करता. तुजी महिमा आमी गाता. पिढे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं सागता. तुमचो आदार म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. एक म्हजे पातक तूं घेताय. आकुलदारा तूं बक्षिता. पिढे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं सागता. मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुलदारा तूं बक्षिता. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका. दिमेर पडून आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सडवंदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. कळसा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया. 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 Hallelujah, 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्घा तुका सोम्या. स्तोगला तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या. वखणी तुका सोम्या. वंदन तुका सोम्या. हालेलुया. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो कितेंच बुख्योवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच थाने वचोना. सोम्या जेजू, ह्या बोपोय सक्रामेंतांत उंड्या रुपार तूं आमचे पासत हजर जालाय. ह्या बोपोय सक्रामेंतांत सोम्या
तुझे हजारपण यावेळी आम्ही ओळखून घेत आहोत. देवाचो देव रायचो राय तू तरी उंड्याचे रूप घेऊन आज आमचे मध्ये तू आसाय. या बापूय सक्रामेंतांत हांव आमचे तुजी खाकुलतेची नदर तूं घालून आसाय. आमकां हर एकल्यांक नांवान तूं आपोवन सांगून आसाय. म्हजे सरशी आयलेल्या तुका हांव केदींच पयस करीसो ना. म्हजे सरशी तूं आज आयलाय आसता हांव केदींच तुका पयस करीसो ना. हांव तुका म्हज्या मोगाच्या वेंगेंत आरावन धरता. म्हजी दया म्हजी खाकूळ तूं कितें म्हणून हांव तुका आज कळीत करता. तुज्या जिवितांत खऱ्या बक्षणाचो अनुभव तुवें जोडच्याक आज हांव तुका म्हज्या कुरपेन भरता. म्हजें तें तुवें नवें जिवीत जिवच्याक आज हांव तुका तयार करता. सोमी आमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार ताच्या उरत्या मोगांत आरावन धरूंक आपोवणें दिवन आसा. सोम्याचें आपोवणें स्विकार करून आज आमी ताचे सरशी आयल्या आसता. ह्या वेळार आमच्या सोम्याक आमी सांगया, सोम्या हांव तुजे सरशी आयला. आयच्या दिसा तुका महिमा दिवच्याक हांव तुजे सरशी आयला. तुजे उतर आयकूंक सोम्या हांव तुजे सरशी आयला. तुज्या दैवीक खाकुलतेचो नव्यान अनुभव सोडूंक सोम्या आज तुजे सरशी आयला. म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पण दिवच्याक सोम्या आज हांव तुजे सरशी आयला. हर एक तराच्या वायटांत हांव खोटेपणांत हांव पातकाच्या संकळीत हांव बांदपास्तां हांव सुटका जोडून सोम्या तुजे थंय एक नवें जिवीत जिवच्याक तुजी कृपा जोडूंक आज सोम्या हांव तुजे सरशी आयला. सोम्या तूं केदींच म्हाका निराशी करिनाय. सोम्या तूं केदींच म्हाका तिरस्कार करिनाय. सोम्या तूं म्हाका सदांच तुज्या मोगान स्विकार करताय म्हणल्या बरवशाने पातयेन सोम्या आज हांव तुजे सरशी आयला. तुजे लागी आयल्या सोम्या, तुजे लागी आयल्या सोम्या, तुजे लागी आयल्या सोम्या. तुजे लागी आयल्या सोम्या, तुझे लागी आयला सोम्या, तुजे लागी आयल्या सोम्या, तुझे लागी आयला सोम्या. महिमा
आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या झलकी आयला येसुम्या ओ येसोम्या तू आमकां हर एकल्यांक तुजे सरशी आपोवन आसाय तू म्हणटा येसोम्या कोणी थानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी पियोवं दी आनी जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत थावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो येसोम्या आमच्या काळजांत थावन निरंतरी वाळच्या उदकाच्यो झरी पवित्र आत्म्याच्यो झरी कृपेच्यो झरी निरंतरी वाळासे म्हणून सोम्या तू आशेत हाय आनी ह्या खातीर सोम्या आमकां हर एकल्यांक तुजे सरशी तू आपयत हाय आज सोम्या आमची ती थान घेवन आत्मीक थान घेवन आमी तुजे सरशी आयल्या सबारपडी ह्या संवसाराच्या वंदवण्याक ह्या संवसाराच्या थाळण्याक बुलोवण्याक बली जावन सोम्या आमी जियेल्या आमच्या जिविताचो संतोष सोम्या तुजे ते सोंसच्या बदलाक ह्या संवसारांत सोदून आमी गेल्या आनी आमकां सोम्या आमी चलवल्या पूण आज सोम्या तुजे थंय संतोष सोदून तुजे ते आमच्या काळजाची दादूसकाय सोदून तुजे सरशी आमी आयल्या सोम्या हे कृपे सागोरा तुझे दर्शन म्हाका दी हे कृपे सागोरा तुझे दर्शन म्हाका दी कृपे सागोरा दर्शन 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 दे तुझे लागी आयल्या येसोम्या झलकी आयला येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसोम्या झलकी आयला येसुम्या सोम्या जेजू कष्टा दुखांत आसलेल्या लोकांक पळोवन तूं बिरमोत पावलोय तुझे काळीज मोवाळ्ळे परत्या कनवळायन सोम्या जेजू हर एकल्याक तुजे शायलेल्याक तुवें पळयलें हर एकल्याच्या गरजांत तूं पावलोय सोम्या पवित्राच्या पिडे शिडे आसल्या लोकांक तुजे सरशी हाडल्या वेळार सोम्या जेजू तुवें तांकां आपोवन गूण केले तुजी गूण करची सकत सोम्या तांचेर वाडली बरी भलायकी तुवें तांकां दिली पवित्राच्या बांदपासून आसलेल्या लोकांक सोम्या जेजू तुवें सुटका दिली
जिने निराश जाल्ल्यांक सोम्या तुवें नवो भरवोसो दिलोय. तुजे चर्ची आयिल्ल्या हर एकल्यांक सोम्या जेजू एक नवें जिवीत जिवचें भाग तुवें फाव केलें. आनी आज सोम्या तेंच जिवीत तूं आमकां बसयताय. तीच दया तूं आमचेर दाखोवन आसाय. तुजे कनवळाचे दीस तूं आमचेर घालून आसाय. हे दया सगोरा तुजें दर्शन आमकां दी. तुजें दर्शन आमकां दी. दया सागोरा दर्शन 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 दी. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. तुझे लागी आयल्या ए सोम्या. महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा. महिमा आणि स्तुती तुका सदा. मुझे लागी आयल्या ये सोम्या. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. लागी आयल्या ए सोम्या. सोम्या जेजू तू आमकां सांगताय. आयल्या ए सोम्या. सोम्या जेजू तू आमकां एकल्यान सांगून आसा आयच्या दिसा ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच पूण धैर्य घेया भिये नाकात. हांवें संवसाराचेर जायत वेला. पळय सोम्या जेजू आमची खंत आमची बेजाराय आमची जिविताचे हर एक संदिग्ध परिस्थिती तुजे सरशी आमी हाडून येता आसतना सोम्या तूं आमकां धैर्य दिताय. तूं आमकां नवो भरवोसो दिताय. तूं आमचे सांगाता सदांच आसा म्हूण तूं आमकां कळीत करताय. मात्र न्ही आमकां हर एकल्यांक तुज्या जैते वो तुज्या हातान सोम्या तूं कोण धरताय. सोम्या जेजू शांतीचो सागर तूं जावन आसाय. शांती समाधान आमकां भरून तूं चलोवन व्हरताय. प्रत्येक जावन आमी मोडलेले संबंध कितें आसा ते नव्यान जोडूंक सोम्या तूंच आमकां तुजी सकत आनी बोळ दिताय. आनी आज ती सकत ती बोळ आमी जोडच्याक आमच्या कुटुंबा जिवितांत सोम्या प्रत्येक जावन मोगाचो संतोष आमी एकामेका ते वांटून घेवच्याक सोम्या तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी आयल्या. हे शांती सागोरा तुजें दर्शन आमकां दी. हे शांती सागोरा तुजें दर्शन आमकां तूं दी. शांती सागोरा दर्शन 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 दी. तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. तुझे लागी आयल्या ए सोम्या. तुझे लागी आयल्या
예수며 तुझे लगी आयलाव येसुम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा 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 तुझे लागी आयल्या येसुम्या 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 सोम्या सरशी आम्ही सोम्या लागी आम्ही आयल्या वाजता ताच्या पवित्र हजरपणात थोडो वेळ मौनपणे आम्ही रावया सोम्या सरशी आम्ही येता आसतना तो आमचे लागीं उलयता ताचो दैवीक संदेश तो आमकां दिता आमकां जिविताची वाट तो उगडापी करता सोमी आमकां आज कितें सांगूंक आशेता कितें संदेश तो आमकां दिवंक आशेता तो संदेश आमी स्विकार करूंक सोम्याची कृपा आमी मागया सोमी जेजू आमकां सांगता सताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो तुमी सत जाणा जातल्यात सत तुमकां सुटका दितले सुमी जेजू ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां पाठयता दैवीक सतांत आनी आमकां उगडापी करची ती आमी जाणा जावच्याक आनी त्या सता मुखांतर आमी सुटकेचें जैताचें कृपेचें जिवीत जिवच्याक तर ह्या वेळार आमच्या सोम्या मुखार आमी उबी रावया पवित्र आत्म्याक आमी थांबया आनी आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याक उलो मारून आमी सांगया ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजांत म्हज्या मोग म्हाका शिकय ये पवित्र आत्म्या ये तूं मनांत म्हज्या शांती वाट तूं म्हाका दाखय ये पवित्र आत्म्या ये तूं चिनयेन म्हज्या मुक्ती वाट तूं म्हाका दाखय ये पवित्र आत्म्या म्हणून आमचे दोनी हात आमी मुखार वचोन दवरून दोळे आमी धांपून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्या ये तू काल समोच्या मोग म्हाका शिकय ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजांत म्हज्या मोग म्हाका शिकय मोचे दैवीक सकल मोचे मोग पवित्र
दैविक सकत वोत मोचे मोग पोवी आमच्या मनात आमच्या काळजांत जर आज अशांती आसा आमच्या कुटुंबात आज समाधान ना जर आमचो संबंध आज एकामेकांत सारको ना तर ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया शांतीची वाट आमकां दाखोवंक आमचे मोडलेले संबंध कितें आसा ते आमी नव्यान जोडूंक खऱ्या बक्षण्याच्या स्पिरितान एकामेका लागीं बक्षणे मागूंक आनी एकामेका बक्षणे दिवंक शांतीची समाधानाची हातेरां जावन ह्या संवसारांत वावरूंक पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया हे पवित्र आत्म्या हे तूं मनांत म्हज्या शांती वाट तूं म्हाका दाखय पवित्र ए तू काळ समोच्या शांती वाटून दाखय ये पवित्र आत्म्या ये तू मनांत म्हज्या शांती वाटून दाखय मोचे शांती तुझी मोचे भक्ती तुझी मोचे शांती तुझी मोचे भक्ती तुझी कितें आमच्या जिवितांत बांदपास आसा ते कसले बंदड तेमी आसा कसले अडचणी आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव कसा ह्या अडखळींत आमी सांपडल्या ताळण्या तेंते सवा विरोध आमी झुजोन आसा कितें वायट सवयीक आमी बली जाल्ले आसा तर आमकां सुटका दिवच्याक मुक्ती दिवच्याक सोम्यान आमकां बसयला तो पवित्र आत्मो तेच पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आनी म्हणया ये पवित्र आत्म्या ये तूं जिणयेंत म्हज्या मुक्तीची वाट तूं म्हाका दाखय सर्गींची वाट तूं म्हाका दाखय ये पवित्र ए तू काळ समोच्या मुक्ती वाटून दाखय ये पवित्र ये तूं जिणयेंत म्हज्या मुक्ती वाटून दाखय दाखय म्हाका सगळींची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गार आसा हालेलुया गांव सोम्या गार्सिया हालेलुया
तुका जिसू स्तुती तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 बलाला शरणा दे दे थैंक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड वी adore you and worship you lord हालेलुया 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 सम्याची आमचे लागी तुलय दैविक पुत्र आमकां तूं दीस सदां तूं आमकां उगडापे कर सदां प्रमाणे आमी जिवच्या सम्या तूं आमकां बळवंत कर सर्गीची वाट तूं आमकां दाखय तुज्या उतरांतय सम्या तूं आमकां थेर सांबाळ जिणेचे आमचे बुन्याद तुज्या उतराचे घालून सम्या आमकां तूं बळवंत कर प्रेज जीसस तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे तूं पाठय हे पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोनी आमची खालसाण आमची मनां तूं नितळ कर तुज्या दैविक शक्तीन आनी सन्मानान आमकां भर प्रेज जीसस thank you lord hallelujah 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 म्हजे उपरांत तुमी हे मागणें करात सम्या जेजू तुझे उतर सत म्हणून हांव वळखून घेता तुझे जिवे उतर समजोंक सर्गींची जाणवाय म्हाका दी म्हज्या जिणयेच्या हर एका मेटाक तुझे उतर दिवो जावं आनी म्हज्या मोतीचो म्हज्या काळजाचो म्हज्या आत्म्याचो काळोख नपयस करूं तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी खुशी म्हजे तें जारी जावं आनी तुज्या सर्गींच्या उजवाडान भरिल्लें म्हजें जिवीत जावं अर्गां तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या सालुकाचो वंजेल अवस्वर स वाक्य 32 तावन 30 आनी 6 पर्यंत Gospel of Luke chapter 6 verses 32 to 36 जेजू लोकांच्या सम्याक म्हणालो तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही
तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? पातकी तशें करतात न्ही गी. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हणून चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्यां आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. देवाचे उतर हे शुभ तुज्या उतरा वरवीं बोगसूं पातकां आमची वाडो पावार्थ आमचो. जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया म्हणटा जेसू. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, बोपय सक्रामेंताच्या सोम्या जेजूच्या हजारपणांत रावून थोडो वेळ सोम्याच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. एका पुरबायेचें गीत एक फामाद संगीतकारान इंग्लिशांत साबार वर्सां आदीं सुमार 35 वर्सां पयलें घडलेलें हें बोरताबरीत गीत तें जावन आसा. तुमी खंडीत जावन आयकलां. त्या गितान तो सांगता, There is a place in your heart and I know that it is love. There is a place which is brighter than tomorrow, and if you really try, there is no need to cry. There's a place where there's no further sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. कितल्या पुरबाची उतरां पळया. There is a place in your heart and I know that it is love. तुज्या काळजांत एक वर्तो जागो आसा आनी तो जागो जावन आसा मोग. आनी हो तुज्या काळजांतलो तो जागो मोग कितें म्हूण तूं जाणा जाशी जाल्यार तुवें रडची गरज ना. तुज्या जिवितांत दूख ना, पूण संतोश तुज्या जिवितांत उमाळून येतलो. मात्र न्ही, हो संवसार एक आनीक सडीत मापान बरो जावंक तूं एक वर्तो साधन जातलोय. तातूंत तो मुखार म्हणटा, Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. कितलोसो लोक संवसारांत मरून आसा, पूण जर तर कोण जीव आसात तांचे ती आमी इल्लीशी सड दयाळाय कनवळाय खाकूळ दाखयली तर हो संवसार कितल्या मापान बरेपण जोडटा आसलो, कितलो वर्तो हो संवसार जाता आसलो म्हणटा तो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज सोम्याचें उतर कितें आमी आयकलें.
हें सत समजून तें सत आमच्या जिवितांत जियोंक आमकां उलो दिता. एक समिक्षा थोड्या वर्सां आदीं एका पत्रार मॅगझिनांत फायज जाल्ली. ह्या संवसारांत मनीस आज कितें करून आसा, खंयच्या रितीन मनीस संपत्ती कितें आसा, रिसोर्सस म्हणटा आमी, सगळी संपत्ती कितें आसा, देवान दिल्लें कितें आसा तें कशें गळसून आसा म्हणल्या विशयांत एक समिक्षा आयलेली, सोशल स्टडी. आनी त्या समिक्षा प्रमाणे थंयसर बरयल्लें की मनीस ताच्या देवान दिल्ल्या संपत्तीची सुमार 30-40% 30-40% ऑफ द रिसोर्सस मनीस झगड्याक उपयोग करचे तसली आयुधां तयार करच्याक खर्चून आसा. आमी आतां जाणां युक्रेन आनी रशिया मदें झगडें चलता, तशेंच सबार कडेन संवसाराच्या विविध राष्ट्रां मदें पंगडा मदें झगडें चलून आसता. म्हाका भाव भयणीनो, मनीस एकामेकाच्या द्वेशा खातीर, एकामेकाचे ते राग काडच्या खातीर विविध तरांची आयुधां तयार करनासा. कितल्या उण्या आवदेंत कितल्या चड जाणांक लगड काडयेत, तसली आयुधां संशोधन करच्या खातीर, नवी नवी संशोधन करच्या खातीर ताका आमी म्हणटा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन म्हणून, WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. असली ती आयुधां संशोधन करच्या खातीर, तयार करच्या खातीर 100त 30-40 रुपये म्हणल्यार बरी, म्हणजे 30-40% संपत्ती आज मनीस खर्चून आसा म्हणटा ही समिक्षा. आनी थंयसर मुखार समिक्षेन सांगलां, जर तर ह्या आयवजांतलो 1%, जस्ट 1% कोण ह्या संवसारांत बुके वरवीं मरोन आसात, तसल्या खातीर खर्चिल्लो जाल्यार संवसारांत कोणूय मनीस जेवण नासतना, खाण नासतना मरचो ना. आमी जाणा मगाच्या न्हू, हर एका दिसा ह्या आमच्या संवसारांत लाखांनी लोक एक पुटीचे जेवण नासतना, खाण नासतना मरोन आसा. डेथ ड्यू टू मालन्युट्रिशन म्हणटा आमी. जेवण खाण सारकें नासतना मनीस पिडेस्त जावन लाखांनी लोक हर एक दिसा मरोन आसा. जाल्यारय मनीस 30% या 40% आयवज करसिता लोकांक चड आनी चड लगड करचे तसली आयुधां तयार करचे खातीर. कसली एक विपर्यास पळया मगाचे न्हू आज आमच्या संवसारांत जावन आसा. आमी आंतरराष्ट्रीय मट्टार पळयला मात पावना मगाचे न्हू. आमच्या राष्ट्रीय मट्टार, आमच्या राज्य मट्टार, या आमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवलार, आमच्या सरसमाराच्या लेवलार पळोवंक जाल्यार आमची एनर्जी कितल्या मापान आमी वेस्ट करनासा. आमची कितें एनर्जी आसा, सकत आसा, गरज नातल्या संगती खातीर, दुसऱ्याक वायट करच्या खातीर, दुसऱ्याचेर ते हगे मोसो राग तो फारीक करच्या खातीर कितल्या मापान आमची एनर्जी आमी आज खर्चून आसा. आमकांच आमी पळया मगाचे न्हू. कितलेशे कडेन मनीस ल्हान चिल्ला संगत्या खातीर झगडें आराम करून मगाच्या बाबरीनो आज समाधान, शांती, तो एकवट, माया मोगू होगडोन करून आसा. एक सवाल मगाच्या बाबरीन आमच्या मतीन खंडीत जावन उदें येता. ही सकड आज कित्याक जावन आसा? कोणी सांगूंक पुरो सैतान वावर करता म्हणून आमकां हें सुलाभ सांगूंक, सैतानाचे मतार घालचे आनी आमची जबाबदारी आमी सोन सोडची, सुलाभाचें काम. हें सगळें सैतान करनासा म्हणून आसा. तो सैतान तो आसून दी, इतले पयस दवरया ताका, सद्याक इल्लें लागीं हाडचें नाका. पूण मगाच्या भावा भयणीनो, आमी सारक्या रितीन इल्लें गुंडायेन चिंतलें जाल्यार हाचें मूळ कारण कितें जावन आसा हें आमी समजूंक प्रयत्न केलें जाल्यार एक वर्तें सत आमकां उगडापी जाता. आनी तें सत हें जावन आसा की आज आमच्या काळजांनी तो बोगसण्याचो स्पिरीट उणो जावन येता. आनी एकल्याक समजून घेवचें, तूंय म्हज्या बरीच अस्कत म्हणलें वळखून घेवचें, सोड धड इल्लोसो दाखोवचो.
आनी कितें सोडून आसलें जाल्यार तें आदारसून सुदारसून वर मुखार वेचें ओ स्पिरीट बोक्सानाचो स्पिरीट म्हणटा म्हाका न्हू ही मनशाच्या काळजांत आज उणें उणें जावन येता आसतना ही सकड अनाहुतां आज घडोवन आसात. कितलीशीं कुटुंबां मोडून आसात, कितली कासरी जोडी विंगड जावन आसात. आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें संबंद तुटून आसात, भाऊ भयणी मदें संबंद तुटून आसात. आनी हेका मूळ कारण मोगाच्या भाव भयणीनो एक जावन आसा की बोक्सानाचो स्पिरीट आज आमच्या काळजांनी उणो उणो जावन येता. आज देवाचे उतर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आपोवणें दिवन आसा ही बोक्सानाचो स्पिरीट आमच्या जिवितांत कित्याक गरजेचो, कितें सकत त्या बोक्सानेंत आसा. देवान आमकां दिवचें तें वर्तें देणें बोक्साने त्या बोक्साने कितें सकड आसा म्हणलें सत पवित्र पुस्तक आमकां उगडापे करता. एक बरयणार जॉन पॉवेल म्हणून ताचें नांव एका ताच्या बुकांत बरयता फॉरगिवनेस इज अ मोस्ट वंडरफूल वर्ड इन द बायबल म्हणून. बोक्साने पवित्र पुस्तकांत एक भोव अपुरबायसो शब्द जावन आसा. म्हज्या भाव भयणीनो आमी उरिल्ले धर्मग्रंथ वाचले जाल्यार भगवत गीता वाचले जाल्यार या कुरान वाचले जाल्यार या हेर धर्मगीत कितें आसा उरल्या धर्माचे ते वाचले जाल्यार आमकां बोक्साना विशयांत चडीत आयकूंक मेळना. थंयसर आमकां चड आयकूंक मेळटा सूख केल्ल्या हर एकल्याक ताका ताका म्हणली शिक्षा आसा आनी ती शिक्षा ताणें भोगी जायस म्हणलें थंयसर बरयल्लें आसा. पूण एक देव आमचो आसा तो दयाळ काकुळदार आपल्या भुरग्यांक बोगसूंक तो सदांच तयार म्हणलें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरेंपण उगड्यापे जावचें जावन आसा पवित्र पुस्तकांत बायबलांत. आनी त्या खातीर तो म्हणटा बोक्साने भोव अपुरबायसो एक शब्द जावन आसा. फॉरगिवनेस इज द मोस्ट वंडरफूल वर्ड इन द बायबल. तो कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार मुखार सांगता बोक्सानेची सखत असली जावन आसा की ती सर्गा राजाची एक सावी म्हणून संगीत म्हणटा. सर्गाचे राज आमी जोडी जाय तर बोक्साने जावन आसा एक सावी. फॉरगिवनेस इज द की टू हेवन. आनी जर तर ती सावी ना आमच्या जिवितांत तर सर्गींची दारां आमकां बंद पडल्यांत. आनी हे जावन आसा बोक्साने म्हणटा. मुंदरसून तो म्हणटा बोक्साने विने क्रिस्तांवाच्या मिसावाक कसलोच अर्थ ना. बोक्सानेची सखत इतली जावन आसा की ते काळोखाक उजवाडान बदलेशें करता, आतंकाक शांतेन समाधानेन, दुबावाक भावार्थांत, दूख संतोशांत, निरासपणाक बरवशांत, द्वेशाक मोगांत, पिडेशिडेक बऱ्या भलायकेंत, अस्कतकायेक बळान आनी पातक्याक एक शांत करता बोक्साने. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो बोक्सान्याची सखत इतली वर्ती जावन आसा. तो म्हणटा तो सर्गा राजाची ती सावी आमकां जावन आसा बोक्साने. तर मोगाच्या भाव भयणीनो एक सवाल आमकां आज विचारूंक जाय आशिल्लें. ही बोक्सान्याची सखत म्हज्या जिवितांत हांवें अणभव केल्या गी. म्हज्या जिवितांत ही बोक्सान्याची सखत कितें म्हूण हांव जाणा जालां गी. ही बोक्सान्याची सखत म्हज्या जिवितांत आपणावन सुम्याच्या राजा खातीर हांव जिवन आसा गी. हे सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आमकां हर एकल्याक आपले सखी आमकां आमी सारचे. आनी एकल्याच्या विशयांत आमी झडती करची नाका. आज आमकां सगळे सवाल विचारया बोक्सान्याची सखत म्हज्या जिवितांत आज हांव अणभव करून आसा गी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोमी आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिवन आसा. ती सखत आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत अणभव करूंक शांतीची समाधानाची हातेरां सोम्याची जावन ह्या संवसारांत जियोंक. तर बोक्साने न्ही जावं कितें जावन आसा हें आमी समजून घेवया देवाच्या उतरां मुखांतर. इजाया प्रोसो बूक आमकां सांगता 43 वर्सवर 25 ओळ आमी काडले जाल्यार थंयसर देवाचें उतर म्हणटा म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध बक्षिता तो देव हांव जावन आसा.
म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो देव हांव जावन आसा. हांव तुज्या पातकांचो आनीक उडास करीसो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सरस्पो देव म्हणटा बॉक्साना विशयान सांगता आसतना तुजी पातकां हांव पुसून काडटा मात्र न्ही. पातकां पुसून काडटा मात्र न्ही, तुज्या पातकांचोय हांव आनी उडास करीसो ना. कितले अपुरबाची उतरां पळय मोगाच्या बाबडीनो. कितलेशे फावटी आमी सांगलां कोणी एकल्यान आमकां अन्याय केला जाल्यार, कितें आमकां वायट केल्लें आसा जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो, कितें आमकां मनशान आमकां दुखयना जाल्यार आमी थोडे फावटी सांगचें आसा हांव बोगसूंक म्हणी तयार आसा, पूण ताणें केल्लें तें वायट कितें आसा पळय तें म्हज्या मतींतलें काडूंक म्हाका जावचें ना. आय एम विल्लींग टू फॉरगिव बट आय कॅन नेवर फॉरगेट. हें मुखाचें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरचें उतर. बोगसूंक म्हण हांव रेडी आसा, पूण ताणें केल्लें वायट विसरूंक म्हाका खंडीत जायना. पूण मुखाच्या बाबून देव आमकां सांगता तो आमकां बोगशीत आसतना आमची पातकां पुसून काडटा मात्र न्ही, पातकांचो उडास सयत काडिना. तो आमच्या हर एक पात्रांत तो विसरोवन सोडटा. ते बॉक्साने देवान आमकां दिवचें, ते बॉक्साने असले बॉक्साने जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावानो भयणीनो थोडे पटी थोड्यान कुमसारांत येवन सांगली पातकां परतान सांगचें आनी म्हणचें हांवें आदल्या कुमसारांत सांगलां पूण म्हाका बॉक्सां लागी ना म्हूण डावट आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो देवाच्या त्या बॉक्सांचेर आमी केदेंच दुबाव करूंक नजो. कित्याक देवान दिवचें ते बॉक्साने संपूर्ण बॉक्साने. देव केदाळे अर्धे कुरे बॉक्साने दिना, देव संपूर्ण. आनी त्या वरवीं तो देव संपूर्ण बॉक्साने ताच्या आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्या वरवीं मोगाचें न्हू खालतेपणी आमचे पातक वळखून आमी बॉक्साने मागल्या वेळार आमी समजून घेजय तो आमकां संपूर्ण बॉक्साने दिता. हर एका पातकांत हांव तो आमकां नितळ करता. आनी त्या खातीर सोम्यान त्या कुर्सा रगत वरयल्लें त्या पवित्र रक्ता मुखांतर आमकां तो संपूर्ण नितळ करता. आमी वाचता सांजोवचें पयलें पत्र, सांजोवचें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर पयलो अवस्वर 8व्या वळींत आमकां देवाचें उतर अशें म्हणटा. 1 John chapter 1 verse 8. आमचे तें पातक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता, तर आमचें तें सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची पातकां तो बोगशिता मात्र न्ही, सर्व खोटेपणांतली तो नितळ करता. कित्याक तो विश्वासी आनी नितीवन देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हाका बाबलीनो कुमसर सक्रामेंताक आमी वता आसतना ही सत आमी वळखून घेवन थंयसर वचूंक जाय की देव म्हाका संपूर्ण तरान बोगशिता. हर एक म्हज्या पातकाचें कितें खत आसा तें तो नितळ करता. ताचे तें एक नवें जिवीत जिवचे भाग म्हाका फोव करता. इजाया प्रभूचो ग्रंथ 50 आनी 7वा वचून आमी काडला. मोगाचें थंयसर 16वी वळ आमकां आनीक चड गुंडायेन बॉक्साने कितें म्हूण सांगता देवान दिवचें ते बॉक्साने. सरस्पो देव थंयसर म्हणटा हांव सदांच आरोप लावचो ना. हांव सदांच आरोप लावचो ना. आरोप लावचें म्हळ्यार कितें? आनी एकल्याचेर आमी बोट जोगचें ताका आमी आरोप लावचें म्हणटा. आळे ताणें अशें केलें, आळे तिणें अशें केलें. आमी आरोप लायता. ताणें अशें गुन्यांवकार करचें, आरोप लावचें. सरस्पो देव म्हणटा अशें हांवें केलें जाल्यार तांचो प्राण हांवें रचलो तो आत्मो म्हजेच मुखार विरोवन वेतो. जर हांवें आरोप लायलो जाल्यार हांवें रचलो तो आत्मो, हांवें जिल्लो तो प्राण म्हज्याच मुखार विरोवन वेतो. मोगाच्या बाबडीनो ह्या उतरा मुखार देव आमकां सांगता की देव आमचे नास आशेना. आमी नास जाय म्हूण तो आशेना. आमच्या हर एकल्याचें बरें पळोवन तो आशेता. देवान आमकां रचला ह्या संवसारी जिविता खातीर मात्र न्ही, बगार सासनीक जिवीत खातीर. ताचे संगी आमी सासनाक जिये जाय ही ताची आशा जावन आसा. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा हांव आरोप लावचो ना.
हवारो पावसो ना. एजेकिएल पावचो ग्रंथ आमी काडलो जाल्यार 18 वर्सवर 20 आनी 23 वर्स सांगता एक खोटो मनीस मेलो जाल्यार म्हाका संतोश आसा गी म्हणून, पूण त्या खोट्या मनशान आपले पातक सांडून जियेल्यार म्हाका चड संतोश न्ही गी. सरस्पो देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खोटेपण सांडून ताचे ते जियेत आसतना संतोष पावता. जेजून सांगले ती उतरां लुका समाजे 19 वर्सवर थंयसर 9 वळी जेजू म्हणटा, लुका 15 वर्सवर 9 वळी ते पातक रडनासतना रावलेल्या एका मनशा प्रास पातक रडून पातक रडनाची गरज ना तसल्या 99 प्रास पातक रडून देवा सरशी येतला एकल्या तेही सर्गी चड संतोष आसतलो. देव संतोष पावता मोगाच्या भावनीनो. आमी आमचे पातक रडून ताचे सरशी येवन ताचे बोक्साने जोडटा आसतना दानियल प्रवादी आमकां सांगता, वापरपी उतरां, तुजे सारको देव कोण आसा, तुजे सारको देव कोण आसा. दानियल प्रवादी 9 वर्सवा 9 वळींत तूं हर एकले जे पातक बक्षिताय, राग तूं धरिनाय, खाकूळ दाखोवच्यान तूं संतोषताय आनी आमची पातकां दर्याच्या गुंडायेन तूं उडयताय. खाकूळ दाखोवच्यान संतोषचो आमचो देव जावन आसा. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांत मोगाच्यानो हें उतर आमकां वाचूंक मेळटा 7व्या वर्सवरान 18 आनी 21 वळींत. खाकूळ दाखोवच्यान दया दाखोवच्यान संतोष पावचो आमचो देव जावन आसा. तें ताचे बोक्साने मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां दिता. ह्या सक्कर देवाचें उतर आमी वाचता आसतना आमकां एक वरत तें सत उगडापें जाता. तें सत हें जावन आसा की मोगाच्या भावनो भयणीनो की बोक्साने देवाचो एक वर्तो गूण. इंग्लिशांत आमी म्हणटा टू फॉरगिव इज डिवायन, टू अर्न इज ह्युमन, टू फॉरगिव इज डिवायन म्हणून बोक्साने देवाचो तो एक वर्तो गूण जावन आसा, एक दैवी गूण जावन आसा बोक्साने. पूण मोगाच्या भावनो भयणीनो तें एक सत जावन आसा. पवित्र पुस्तक उगडापे करचें एक सत हें जावन आसा की बोक्साने एक दैवी गूण. ते सताची एक कूस ती जावन आसा, तर ताका आनी एक कूस आसा. ती आनी एक कूस ही जावन आसा की साबार जाणांक आमकां ती कळीत ना, आमी एक कूस मात पळयल्या. ती आनी कूस बोक्सानेची जावन आसा की देवान हो गूण दैवी गूण बोक्सानेचो ताचे संगीताने दवरूंक ना, पूण ताणें तो आमकां दिला. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्यांक तो गूण ताणें दिला. कित्याक ताणें आमकां रचता आसतना ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन वसल्यांत. देवाची सारकें आनी स्वरूप आमी जावन आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें हो गूण बोक्सानेचो, खाकुळतेचो, दयाळायचो हो गूण ताणें आमकां दिला. आनी ही बरी खबर जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां मेळची. देवाचें उतर आमी आसता आसतना एक बरी खबर आमकां मेळटा की देव बोक्सानेचो बापूय सदांच आमची पातकां बोगसूचो तो. तितल्यारच आमी रावल्यार मोगाचें न्हू आमी खाली पातक करून राग दोन द्वेश तनूच जियेतले हांव. पूण ताचे आनी एक कूस आमी कितें समजून घेता, म्हाका बोगसूचो तो देव सदांच खाकूळ दाखोवचो देव तो बोगसानेचो गूण ताणें ताचे सांगाता दवरूंक ना, तो गूण ताणें म्हजे सांगाता वांटून घेतला, म्हाका तो दिला. आनी तोच गूण बोगसानेचो ते दैवीक ते तो गूण हांवें एकामेका थंय वांटून घेचय म्हणून तो आशेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी तो एकामेका थंय वांटून घेवच्याक तोच म्हाका सकत दिता, तोच म्हाका बळ दिता. हे सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दिसपट तें वळखून घेवन जिवंक जाय. एक एग्जाम्पल मोगाचें म्हाका उडास येता. ह्या वेळार थोड्या 1-2-3 वर्सां आदीं एकली भयण रेतीर आयलेली, दैवीकलो रेतीर मंदिरांत. ते रेतीर चलता आसतना थंयसर ती रेतीर आयली. तिणें रेतीर आयिल्लोचो उद्देश हो आशिल्लो की तिका पेंगडांत मस्त दूख आसलें. सुमार 12 वर्सां जावन पेंगडांत दूख आसली. तितलें वखद केल्यार बरें जावना म्हणल्या खातीर कोणें तिका सांगलें की त्या देखून ती रेतीर आयली. रेतीर आखेर जाल्या उपरांत 5 दिसांची रेतीर ती आसली. ती आखेर जाल्या उपरांत घरावेच्या त्या दिसा ती आयली म्हजे लागीं रडोन रडोन आयली आनी म्हणाली, फादर वरती आशा दवरून ह्या रेतीरेक हांव आयिल्ली.
म्हजी पेंगड दूख बारा वचना नासलें बरें जायचें म्हणल्या खातीर हांव आयिल्ली फादर. पूण आतां रेतीर जाली. साबार जाणांनी सांगलें साक्ष दिता आसतना तांची ही पिडा बरी जाली, ती पिडा बरी जाली, तांकां हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें म्हूण साक्ष दिली. पूण फादर म्हाका कांयच बरें जावना फादर म्हणाली. म्हजी पेंगड दूख तशीच आसा फादर म्हणाली. रडून रडून सांगूंक लागली. हांवें तिका म्हणलें तुजें उतर आयकून म्हाका हें दूख भोगता. तुवें बरें जाय म्हणून तूं आयिल्ली, तूं बरी जावनाय म्हणटाय, तर कितें म्हूण एक कारण आसूंक जाय. आमी सोम्या लागीं सारया कितें कारण म्हणून. सोम्या आमकां कितें सांगता म्हूण समजून घेवया आनी कितें तूं आमकां सांगता जाल्यार सारकें करूंक जाता जाल्यार आमी करया म्हणून सांगलें. आनी तेज्या खातीर हांवें मागूंक सुरू केलें. आमी लोळ मागया गे म्हूण सांगलें आनी मागूंक सुरू केलें. अशें मागता मागता आसतना सोम्यान म्हाका एक संदेश दिलो. मार्काच्या वांजेलांतावन 11 वसवर 25 बोड. गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 11 वर्स 25. थंयसर देवाचें उतर अशें म्हणटा, मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापूय तुमचीं पातकां बक्षितलो. मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गीचो तुमचो बापूय तुमचीं पातकां बक्षितलो. हो संदेश सोम्यान दिल्लो. उपरांत मागण्याक जातना हांवें त्या भयणीक विचारलें, तुका कोणाचेर म्हणी राग आसा गी, कोणाक म्हणी तुवें बक्षूंक आसा गी म्हूण विचारलें. आनी हें सवाल विचारलेंच तिची दुकां सगळीं मायाक जालीं. दुकां गळोवन ती आसली पूण दुकां खंय गेलीं म्हणून कळीत ना. दोळे तिचे व्हडले जाले, इतले इतले व्हडले दोळे, अशे दोळे वाठारान पळोवंक लागली. मुखां म्हणूस तिचें बदलालें आनी म्हणूंक लागली, वय फादर, वय फादर. म्हणलें कोणाक तुवें बक्षूंक आसा, कोणाचेर तुका राग आसा? म्हज्या सासूमांयचेर फादर म्हणाले. म्हज्या सासूमांयन म्हाका 10 वर्सां फादर इतलें कश्ट दिलें फादर, सांगचें नाका फादर, इतलें अशें म्हणून सांगलें. ती कुसां बोळू जाली म्हणल्यार बरी. हांव मेल्यारय व्हडना फादर, तिका बक्षिनो. हांवें तिका म्हणलें, आरे जेजू तुका सांगता तूं मागण्यार उबें रावल्या वेळार कोणाचेरय तुका राग आसा, द्वेश आसा, कोणाक तुवें बक्षूनाय, त्या स्थितीर तूं मागण्या उबा रावतना देव तुजें मागणें आयकना. जर तुज्या सासू मांयक तूं बक्षूंक तयार आसाय, बक्षिताय, तर खंडीत जावन तुजें पेंकड दूख मस्त वर्सांतून आसलें बरें जातालें म्हणून जेजू तुका सांगून आसा. तूं तयार आसाय गी, तुज्या सासू मांयक बक्षूंक तयार आसाय गी, जेजू तुका सांगता म्हळें. ना फादर खंडीत जायना फादर म्हणा ती बक्षूंक. हांवें म्हळें, जेजून सांगचें तुका करूंक नाका जाल्यार म्हाका कितें करूंक जायना, पूण जाल्यार हांव ट्राय करता म्हज्या तर्फेन कितें म्हणे करूंक जाता जाल्यार. तुका बक्षूंक कस जाता म्हाका समजता, जावं पुरो तुका मस्तू कस दिला तिणें, पूण तुज्या नांवान, जेजूच्या नांवान हांव वचून तिच्या लागीं बक्षालें मागता. तुज्या सासू मांय लागीं वचून हांव बक्षालें मागता. तुका बक्षी म्हूण सांगता आनी तुवें तिका बक्षिला म्हूण तिका सांगता. म्हाका तेचे नंबर म्हणी दी, हांव फोन कर म्हूण सांगता. ना फादर, जायना फादर म्हणाले. आतां म्हाका विशेश दिसलें, ती बक्षूंक ही तयार ना, तिच्या नांवान हांव करता म्हळ्यारय ती तयार ना. हें कितें आबा विशेशीचें? तितलें काळाक तूं धरून करताय, इतलें बरें न्ही तुका म्हूण सांगलें तिका. तर म्हणूंक लागली, ना फादर, जायना फादर तशें करूंक. म्हजी सासू मांय मरोन 10 वर्सां जालीं फादर म्हणाली. म्हजी सासू मांय सोरोन 10 वर्सां जालीं फादर. आतां तिका खंयचे नंबर हांवें दिवचे तुका? म्हाका भावनीनो, सासू मांय सोरोन 10 वर्सां जालीं, तिचें हाडां कुंबू जाल्यां दिसता. मांस कशें उरना 10 वर्सांनी, हाडां इल्ले कुंबू जातात. काही इल्ले लेखे उरतात, काही कट्टाचे हाड उरत आनी काही पांयाचे हाड उरत, शिवाय उरले हाडांय कुंबू जावन गेल्यान. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, तो राग द्वेश आणखी कुंबू जावना, तो कुंबू जावना. पळया, सासू मांय कुसोवन गेल्या, तिची कूड गेल्या, ती ना ती जाल्यार इच्छा मोती तिच्या घाजांत ती धरूनाय.
ते नाबोगसनाचो स्पिरीट तो राग द्वेष आणखी जीव आसा म्हज्या बाबरीनो आजकाल कितलीशीं जाणां ह्यो द्वेष म्हणलें कॅन्सरान जीवन आसात कॅन्सर एक मारेकार पिडा आमी म्हणटा मगच्यान तातूंत कूड कुसता कूड कुसून वता दुसऱ्या भागाक ते स्प्रेड जाले जाल्यार मनीस सर ते वासाना मगच्यान कॅन्सर एक मारेकार पिडा पूण मगच्यान हो द्वेष आनी राग म्हणलें हें कॅन्सर कित्याक मुशें तें आसा खाली ताची कूड मात्र न्ही ताचो आत्मो ताचो जीव तिनी कुसून वता समाधान तो उगडोवन काडून घेता आनी ह्या कॅन्सर जावन आमी सुटका सोडूनची अशें म्हूण देव आशेता आनी ह्या खातीर ताणें आमकां बोक्साने ताचें वर्तें देणें जावन दिलां त्या बोक्सानेचो गूण ताणें आमचें तें वांटून घेतला आमी एकामेका थंय दयाळ जायचीं आमी एकामेका थंय खाकूळ दाखयचीं आमी एकामेका थंय ताणें आमकां दाखयलो तो वर्तो मोग कुर्साच्या मरणा मुखांतर तो आमी एकामेका थंय दाखयचीं ह्या खातीर ताणें आमकां दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भावना भयणीनो बोक्सूंक आमकां मस्तू कश्ट वय साबार फावटी आमच्या जिवितांत आमकां तें बोक्सूंक जायना पूण आमी कितें करचें बोक्सूंक कश्ट जाल्ल्या वेळार कितें म्हणजे आमकां करूंक जाता गे 3 संगती मोगाचे न्हू आमी करयेत बोक्सूंक आमकां कोणाकी कश्ट जाल्ल्या वेळार आनी तें आमी करता आसतना खंडीत जावन आमी देवाची सकत आपणायता पयल्यान पयलें मोगाच्या बाबडीनो आमकां बोक्सूंक कस जाल्ल्या वेळार आमी बोक्सान्याच्या देण्या पासत सोम्या लागीं मागोवंक जाय बोक्सान्याच्या देण्या पासत आमी सोम्या लागीं मागोवंक जाय कित्याक आमी मागोवंक जाय जेजू आमकां कितेंय करूंक सांगता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू वगत बसना तूं कर तुजे इतल्याकच म्हूण तो वगत बसना जेजू आमकां कितें करूंक सांगता तें करूंक तो आमकां ताची सकत दिता ताचें बळ दिता कित्याक ताणें म्हळां हांव सदांच तुमचें सगळें आसा म्हणून तो आमच्या सांगाता वावुरता आनी ह्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो बोक्सूंक कस जाल्ल्या वेळार ते बोक्सान्याच्या देण्या पासत आमी सोम्या लागीं मागा जाय सोम्या जेजू म्हज्या भावाक या म्हज्या भयणीक या दुखयल्या म्हज्या भाव भयणी म्हाका बोक्सूंक मस्त कस जातात म्हजो राग म्हजो द्वेश म्हजी बारीकपणाची चिंतना कितें आसात म्हज्या मतींत ती म्हाका ह्या व्यक्ती बोक्सूंक सोडिनात सोम्या तुजी कृपा म्हाका जाय तुजी दैवीक सकत म्हाका जाय म्हूण सोम्या लागीं कितें आमी मागता मोगाच्या भाव भयणीनो सोमी आमकां ती सकत दिता खंडीत जावन 100% ती सकत सोमी आमकां दिता आमी त्या खातीर मागा जाय आनी ह्या खातीर एक फावटी आमी म्हणटा न्ही कितें म्हणटाना आमचे बापा मागणें म्हणटाना आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची फातकां बोगोस ताचो अर्थ कितें देवा जशें तूं म्हाका बक्षिताय जशें तूं शर्त कशें घालनासतना म्हाका संपूर्ण बोक्साना दिताय त्याच रितीन हांवें म्हज्या भावा भयणी म्हाका दुखयल्या हर एकल्यांक काळजांच्यान बोगसूंच्याक तुजी सकत म्हाका दी हें मागता हांव तरी आमच्या मागण्यांत आमी हें समजून घेना चिंतून पळयना कितें आमी तें मागता म्हणून पूण ही जावन सोम्यान आमकां मागूंक शिकयला त्या मागण्यांत बोक्सान्याच्या देण्या खातीर आमी मागा जाय आनी आमी दिवचे ते बोक्साने कशें देवान आमकां दिलां त्या बोक्सान्या प्रमाणे आसूंक जाय म्हणून सोम्यान आमकां मागूंक शिकयला आनी ह्या मुखाचे न्हू जर तर आमी खरेपणी काळजांतल्यान मागता हांव सोम्या लागीं सोम्या म्हाका दुखयला म्हज्या हर एक भाव भयणीक आज बोगसूंच्याक तुजी कृपा जाय म्हळ्यार मुखाचे खंडीत जावन धरा हालमपान जेजू आमकां ती कृपा दिता आनी तो कितेंच दुबाव ना कशेंच डावट ना कित्याक जेजून म्हळां जेजून सांगलां पावलान कोरिंत घरांक बरयलो दुसरें पत्र आमी काडलां थंयसर 12वा वसो 9व्या वळींत पावलो मस्त कश्टालो ताच्या जिवितांत विविध वायटाक तो वळोवंक जालो आनी तो म्हणटा म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव करूंक शकना म्हाका कितें करूंक नाका तें हांव परतान करता कसो एक निर्भागी हांव म्हजी अस्कत काय म्हज्या जिवितांत एक मासांत खांटो रिगिल्ल्या बरी रिगोवन गेला म्हणटा तो मासांत एक खांटो रिगता आसतना मगच्यान आमी जाणा कशें तें आमकां दुखता पडटा कितें सक्कट जाता न्हीद पडना कितेंच आमकां करूंक जायना कितें हाडा वो खांटो काडचो म्हणल्यार बरी जाता
तो अणभव कसा पावला असो ताच्या अस्कतकाय विशयान तो सांगता आनी त्या वेळार सोम्याक तो उलो मारता म्हाका ह्या अस्कतान भायर हाडचो कोण आसा. ताच्या अंतस्करणांत सोम्याचो ताळो तो आयकता. सोमी म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो, तुज्या अस्कतकायेंत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. म्हज्या भाव भयणीनो, काल सांगता हांव म्हज्या भाव भयणी बगसूंक जर आमचे अस्कतकाय आसा, आमचें उडेपण आसा, तर म्हज्या भाव भयणीनो त्या सोम्याच्या कृपेचेर बंदून आमी जेव जाय. कित्याक ताणेंच म्हणलां म्हजी कृपा तुका पुरो. ती कृपा आमी जोडी जाय आनी ती कृपा तो दिवंक सदांच तयार आसा. दुसरें म्हज्या भाव भयणीनो, बगसूंक आमकां कस जाल्ल्या वेळार आमी समजून घेजय, म्हाका हांवें इसान पळय जाय की कितलेशे फावटी म्हज्या जिवितांत हांव सुकोन पडलां. कितलेशे फावटी म्हज्या जिवितांत हांवें सूख आदारल्या, म्हजे तावन वायट घडलां. आनी कितले फावटी म्हज्या जिवितांत सूख घडल्या वेळार, वायट जाल्ल्या वेळार हांव बोक्सांनी आशेलां. देवाचे बोक्सांनी तशेंच पेलांचे बोक्सांनी हांवें आशेलां. आनी ते बोक्सांनी जोडलो उपरांत एक नवी जिणी जियोंक, त्या वायटाचे जैतून जियोंक हांवें प्रयत्न केलां. तर जर हें म्हाका गरजेचें, म्हजे ते असले अस्कतकाय म्हजे उणें पळोवन ताचें जैत व्हरोन बरी जिणी जियो म्हाका मोन आसा, तर म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक म्हाका दुखयला की ते हांवें बरी जिणी जियोंक अवकाश करून दी जाय. तो अवकाश दिनासतना रावूंक हांव कोण? देव जर म्हाका बक्षिता, देव म्हज्या जिवितांत हें आशेता की हांवें बरें जाय. ह्या खातीर देव म्हाका बक्षांनी दिता. तर जशें हांवें बरें जाय तर म्हज्या भावा, म्हज्या भयणीन म्हाका दुखयला हर एकल्यांनी बरें जाय म्हूण ताची आशा आसतना तें आडोवंक हांव कोण? देवाचें उतर आमकां सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर सिराकाचो ग्रंथ 20 आनी 9 वस्वर, बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 20 आनी 8 वस्वर. तिसरी ओळ आमकां सांगता, एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सरस्परा लागीं काकूळट कशी मागूंक जायत. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकांचे बोक्सांनी ताच्यान कशें मागोवंक जायत. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आनेकल्याचेर राग द्वेश दवरून आमी जियेत आसतना आमच्याच पातकांचे बोक्सांनी आमी देवाक हांव जोडूंक शकना. ना बोक्सांचो स्पिरीट आमच्या जिवितांत बरेंपण जोडच्याक आमकां एक वडती अडखळ जाता. आनी ह्या खातीर जेजून कुर्सार उमकळटा आसतना बापाक उलो मारून सांगलें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनात म्हूण सांगलें. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनात. एक फावटी एकली भयण आयलेली म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक, म्हणूंक लागली, फादर म्हाका एका म्हज्या शेजाऱ्यान म्हजे घरचे 25,000 रीण काडून गेले. 25,000 रीण काडून 3 म्हयन्या भितर ते फारीक करता म्हूण सांगिल्लें फादर. पूण आतां 3 वर्सां जालीं जाल्यारय आणकी ताणें दिवना. ताचें बिजनेस आसलें, बिजनेसान ताचें बरें जालां, सकट बरें जाल्यारय आणकी तो पाटी दिना. हांवें विचारल्यार तो पाटी दिवंक आयकना. आनीक फावटी दिता, मागीर पळया म्हणटा. हांवें कितें गरजे फादर? हांवें सांगलें त्या भयणीक, तुवें कांय करूंक जायना, ताच्या खातीर माग येत, ताका बरें मोन दी म्हूण ताच्या खातीर माग. खंडीत जावन तुका मेळटलें. ताणें तुवें कितें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. ती म्हणूंक लागली, वय हांव मागून आसा फादर, मस्त तेंपार मागून आसा, म्हळ्यार तुका आनीक सकटा सांगाता मेळून मागूंक जाय जाल्यार एक फावटी रेतीरेक ये. एका दिसाचे रेतीरेक आसा, शनिवारा दिसा, नातल्या 5 दिसाचे रेतीर आसा, आयतारा सांजे तावन शुक्रारा म्हणसर ये रेतीरेक, आमी सांगाता मेळून मागया म्हणून सांगलें. ती म्हणूंक लागली, आतां म्हाका 5 दिसांचे येवंक जायना, पूण एका शनिवाराच्या रेतीरेक म्हणी कशी येता फादर एका दिसाक, येवन ताच्या खातीर हांव खंडीत मागता फादर. हांव अशें मागता की तो ताचें कुटुंब, ताचें बिजनेस सकट सत्यानाश जावन दी म्हूण मागता म्हणाली. कितें म्हूण मागता? तो ताचें बिजनेस, ताचें कुटुंब सकट नाश जावन वचूं न्ही म्हूण हांव मागता म्हणाले. हांवें म्हणलें, सायबिनी तशें मागच्या खातीर तुवें हांगा येवची गरज ना, ह्या पवित्र जाग्यार येवन तुवें तशें मागची गरज ना, त्या खातीर तुवें येवचें नाका म्हळें. आनी तिका एक सवाल विचारलें, चिंतया तुवें तशें मागलें आनी देवान तुजें मागणें आयकलें,
आनी तुवें मागयल्या प्रमाणे ताचें सगळें कुटुंब नासतलें बिझनेस गेलें आनी सगळें पडलें जाल्यार तुजे 25,000 तुका फाटीं मेळटात गी म्हूण सांग. तुजे 25,000 तुका फाटीं मेळटात ते ते झाडाचे दोळे उक्ते जाले. म्हज्या भावनो भयणीनो, आमी आनेकल्याचेर वायट मागता आसतना आमचेरच आमी वायट मागून घेता. अनेकल्याचेर राग द्वेष दवरून आमी जियेत आसतना आमकांच आमी वायट करता. आमी दुसऱ्यांक कोणाचे राग आसा तांकां वायट जायना, आमकांच आमी वायट करता. कित्याक ते राग द्वेष आमच्या मतीन आसचे आमचें समाधान होगडायता, आमकां सारकी न्हीद पडना, प्रेशर वाडटा, शुगर चडटा, नाका जाल्ली सकट पिडा येतात. वैद्यकीय क्षेत्र आमकां आतां सांगता की मनशाक येवचे सकट पिडा पैकी 83% पिडा सायकोसोमॅटीक म्हणून. सायकोसोमॅटीक म्हळ्यार मनशाची पिडा कुडींत लक्षणां दिसतात, पूण त्या कुडीच्या पिडेचें मूळ मनशाच्या मतींत आनी काळजांत आसा. म्हणजे राग द्वेष हे सकट मसूर आनी कितें सकट आसा, विविध तरांचे पिडा आमच्या जिवितांत हाडूंक कारण जाता. मगाचे न्हू, आमची भलायकी आमी होगडावन कान घेता. आनी ह्या वरवीं जेजून आमकां कुर्सातान उलो दिलो, बाबा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनात म्हणून. आमी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां बक्षूंक कस जाल्ल्या वेळार पयलें देवाची कृपा मागा जाय. दुसरें, कोणें आमकां दुखयलां, कोणें आमकां अन्याय केला, कोणें वायट केल्लें आसा, तांचे पासत आमी मागा जाय. तांच्या बरेपणा पासत आमी मागा जाय, वायट जावंक न्ही. वस्तुपटी वायट जावंक आमी मागता जावंक पुरो, पूण तांणी बरें जाय जावन मागा जाय. देवाचें उतर आमकां सांगता, रोमाकारांक बरयलें पत्र आमी काडल्या थंयसर 12वा वर्सवर, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 14वी ओळ आमकां सांगता, तुमकां दगदी चल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आनी मुखार तो म्हणटा, आशिर्वाद मुळे हांवें शिराप न्हय. तुमकां दगदी तलांचेर आशिर्वाद मागा, आशिर्वाद मुळे हांवें शिराप न्हय म्हणून. आमी शिराप सबारपटी मागता मोगाचे न्हू आमकां वायट केल्याचेर, पूण देवाची तो सांगता तांकां आशिर्वाद मागा. मुखार आमी वाचता 20 आनी पयल्या वळींत, वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात, बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात, बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बरें केल्ल्या मुखांतर वायटाचें जैत व्हरता. उजवाड हाडिल्ल्या मुखांतर आमी काळोख काडूंक शकता. काळोखाक कितले आमी दूर जाल्यार काळोख वचना, आनी कितलो चड काळोख थंयसर घालो जाल्यार काळोख पयस वचना. काळोख वचा जाय तर उजवाड हाडी जाय. आनी ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणीनो, बरें केल्ल्या मुखांतर आमी वायटाचेर जैत व्हरता. आमी आनेकल्या खातीर मागिल्ल्या मुखांतर, बरेंपण आशिल्ल्या मुखांतर आनेकल्याचेर आमी ते राग द्वेष कितें आसा ताचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तिसरें मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमकां बक्षूंक कस जाल्ल्या वेळार आमी कोणाक आमकां बक्षूंक कस जाता त्या व्यक्तीक देवाच्या दृश्टीन पळोवंक प्रयत्न करीत जाय. आमच्या दृश्टीन आमी पळयत आसतना तो मनीस आमकां खोटो म्हूण दिसता, तो काय म्हणटात थर्ड क्लास या आनी कितें असलें पुरा चिंतना आमच्या मतीक येतात आमच्या दृश्टीन आमी पळयत आसतना. पूण त्या व्यक्तीक देवाच्या दृश्टीन आमी पळोवंक जाल्यार मोगाचें न्हू, आमचें थंय एक नवें काळीज, नवें मौन त्या व्यक्ती विशयान उब जाता. आनी तें कशें देवाच्या दृश्टीन पळोवचें म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ल्हानशी घडीत तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुमकां उडास आसूंक पुरो. 12 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत पापा जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या जिणयेंत ह्या पापसाहेबाक तो 2-3 वर्सांचो पापसाहेब जाल्लो उपरांत ताका लगड काडूंक प्रयत्न जाल्ल्या विशयान तुमी आयकलां. आनी ताका लगड काडूंक प्रयत्न केल्ले, शूट केल्लो मोहम्मद अली आगा म्हणल्या एका तरणाट्यान. आनी तो तरणाट्याक धरून जैलांत घाले. आनी पापसाहेब बरो जावन आयिल्लो उपरांत आस्पत्रेंत पयलें ताणें वचून ह्या तरणाट्याची भेट केली. जैलांत वचून ताणें भेट केली. आनी थंयसर जैलांत वचून भेट करता आसतना पापसाहेबान ह्या भावाक कितें सांगलें
हांवें चिंतिल्लें ह्या पापसाहेबान सांगलें जावंक पुरो बाबा हांव तुका बक्षिता म्हणून तशें करिनाका ह्या पयलीं बुधवार सांगली कोन्ना म्हूण चिंतलें पूण थोड्या वर्सां आदीं ह्या महम्मद अली आगा 25 वर्सां जैलान सांपयल्या उपरांत रिलीज जाता आसतना ताका सुटका मेळटा आसतना ताणें एका दिल्ल्या इंटरव्यूवान म्हाका समजलें की पापसाहेबान वचून ताका सांगूं ना की हांव तुका बक्षिता म्हणून. पापसाहेबान सांगिल्लें दुसऱ्यांचे तसो म्हणून लागलो त्या इंटरव्यूवांत आनी तुका मुखार कितें तूं जावंक आशेताय कशें जिवंक आशेताय म्हूण इंटरव्यू घेताले विचारतना तो म्हणूंक लागलो मुखार हांव एकलो सोशल वर्कर जावन जियेवंक आशेता. आय वॉन्ट टू बी अ सोशल वर्कर म्हणालो. ताका अजाप जालें आयकोन हें परिवर्तन तुज्या जिवितांत कशें आयलें कशें तुका हें मोण जालें की तुवें बरें करीत समाजांत म्हणून. ताका तो म्हणूंक लागलो म्हाका उडास आसा तो दीस पापसाहेब म्हाका जैलान भेट दिवंक आयलेलो आनी थंयसर ताणें म्हाका भेट दिता आसतना ताणें म्हाका सांगलें म्हज्या भावा कितेंय तुज्या मनांत म्हजे विरोध आसा जाल्यार म्हाका बक्षी. पापसाहेबान वचून बॉक्सांनी मागलें. पापसाहेबान हांव बक्षिता म्हूण सांगूं ना आनी त्या वेळार महम्मद अली आगा म्हणालो म्हजें पात्राचें काळीज कितें आसलें तें मोवाळ्ळें. म्हजें पात्राचें काळीज कितें आसलें त्या वेळार मोवाळ्ळें आनी हांवें एक निर्धार केलो ह्या समाजांत हांव एक बरो व्यक्ती जावन जियेतलो. समाजांत कितें बरें करूंक जाता तितलें बरें करूंक हांव वावुरतलो म्हणून हांवें निर्धार त्या दिसा केल्लो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो पापसाहेबान कित्याक वचून बॉक्सांनी मागलें. ताणें वचून बक्षीस जें आसलें तुवें अशें वायट आनी करिनाका हांव तुका बक्षिता म्हूण सांगत जें आसलें ताणें कित्याक वचून बॉक्सांनी मागलें हाका कारण जावन आसा देवाच्या दिश्टीन ताणें पळयलें ह्या महम्मद अली आगाक. देवाचें एक विशेश योजन हाच्या जिवितांत आसा तें ताणें समजून घेतलें. मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाक बक्षूंक आमकां कस जातात तांकां आमी देवाच्या दृश्टीन पळोवचें म्हळ्यार हांव तुका बक्षिता म्हूण सांगच्या बदलाक आमी तसोन बक्षांनी मागचें. त्या व्यक्तीचेर आमी राग द्वेश दोन जेल्ल्या खातीर कितें कितें वायट त्या व्यक्ती विशयान आमी चिंतिल्ल्या खातीर आमी तसोन बक्षांनी मागचें. आनी त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या दृश्टीन पळयता मात्र न्ही एका पात्रान 2 आंबे आमी चडयता. आमी आमच्या रागाचेर द्वेशाचेर जैत व्हरता मात्र न्ही त्या व्यक्तीचें काळीज थंयसर परिवर्तन जाता. तो व्यक्ती समजता की हांवें अन्याय केला जाल्यार तो येवन म्हजे लागीं बक्षांनी मागता. हांव एक कसलो धारून मनीस. ती देवाची दयाळाय देवाची कनवळाय देवाची काकूळट कितें म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो त्या व्यक्तीक समजोवंक तुवें वचून बक्षांनी मागता आसतना तुका दुखयल्ल्या लागीं एक वर्तो अवकाश तुका फावो जाता. देवाची ती कृपा देव तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता कोलोसे घरांक बरयल्लें पत्र सांत पावलान कोलोसे घरांक बरयल्लें पत्र 3 अवस्था 13वी ओळ. Colossians chapter 3 verse 13. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षांनी सम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षांनी बरी जावं. देवाचें उतर सांगता एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. मोगाच्या भावनो भयणीनो बक्षांचें देणें आमकां हर एकल्यांक देवान फावो केलां. आमचे संगात ताणें वांटून घेतलां. आमी एकामेकाक तें दाखोवच्याक भरपूर रुपान तो आमकां कृपा दिता. आनी आयच्या दिसा एक वर्तो अवकाश आमकां फावो केला. तें देणें संपूर्ण आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी आमच्या काळजांत थावन आमकां दुखयल्या हर एकल्यांक बक्षूंक आमकां दुखयल्ल्या पासून मागूंक देवाच्या नव्या दिश्टीन त्या व्यक्तीक पळोवन आमी सुसून तांचे लागीं बक्षांनी मागून एक नवें जिवीत जोडूंक. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सोम्या मुखार ह्या वेळी कालती करया. सगळे आमी दिमी घालया आनी सोम्याची दया आनी काकूळट आमी मागया. आमचे पासत आनी कोणें आमकां दुखयल्ल्या तांच्या पासत हर एकल्या पासत
ती सोम्याची काकुलता आमी ह्या वेळा मागया. सोम्याक आमी सांगया, दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. एगडी आमची दिस्त पोप सक्रामेंतला जेजूचेर आमी घालया. सोम्यान त्या कुर्साचेर ससुरले कस आमच्या मनांत आमी हाडया. त्या कश्टा मदें वळवळ्या मदें बापाक ताणें उलो मारून म्हळें, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनात. हर एकल्यांक सोम्यान कसलेंच शर्त नासतना बक्षिलें. आनी आज तेंच बॉक्सांनी ताणें आमकां कुर्सात ताव जोडून दिल्लें. आमकांय तो दिवन आसा आनी आमी हर एकल्याक दिवच्याक ताचे कृपा दाखोवन आसा. त्या सोम्याक आमी उलो मारून सांगया, दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. सोम्या, शांतीचे भंडार तूं जावन आसाय. कृपेची झर तूं जावन आसाय. शांतीचो कुवार मोगाचे भंडार जावन आम हर एकल्याचे तुजी दया आनी काकूळ तूं दाखयताय. तेच काकूळ ती दया म्हाका दुखयल्ल्या हर एकल्यांचेर हांवें दाखोवंक सोम्या तुजी कृपा दी. शांतीचो कुंवर तुनसू सोम्या, मोगाचे भंडार तुनसू धन्या. शांतीचो कुंवर तुनसू सोम्या, मोगाचे भंडार तुनसू धन्या. माफ मागोंक आयला तुजे सशी, माफ मागोंक आयला तुजे सशी. करूंक आशेता तुजी खोशी, करूंक आशेता तुजी खोशी. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू, अस्कत जाल्ल्या म्हाका तूं. तुका कोणें दुखयल्लें आसा, कोणाचे तुका राग आसा, द्वेश आसा, हे संबंध मोडलेलो आसा, तांचो एकल्याचो ह्या वेळी उडास कर.
जावं पुरोती तुज्या सुकुटमाचे सांदे ह्या सैरी दैरी इश्टामंत्रा ह्या कोणी एक शेजारी इगजमाताचे वडील या तुझ्या वावरा स्थळार आसचे तुझे कोलिग्स कोणी ती जावं ह्या वेळार तांचो उडास करून तांकां हर एकल्यांक ह्या बोपय सक्रामेंताचा जेजूक समर्पण दी. स्वामी आमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां दगदी दिल्या पासत मागा, वायटाक वायट फारीक करिनाकात बगर आशिर्वाद पाटी दिया. बरेपणा मुखांतर वायटाचे जैत वरा. तुका तुगेले हर एकल्यांक सोम्या समर्पण दी आनी तांचे पासत माग. हर एका वायटाचेर तांणी सुटका जोडच्या खातीर तांचे पासत माग. जर सोम्यात हांव ती पयस आसात तर सोम्या ती तांणी फाटी येवच्या खातीर सोम्याचो आदार तांचे पासत माग. काळोखांत जर तर आस्त जिवन आसा तर उजवाडाक तांणी फाटी येवंक सोम्याचो आदार तांचे पासत माग. आनी सोम्याक उलो मार काकुलतीचो सूर्यो तूं सर्वंदरा, कुरपेचो सागर तूं पदवेदारा. दोन खाड तूं म्हाका तुज्या रगतान, नितळ कर म्हाका सोम्या तुज्या उतरान. काकुलतीचो सूर्यो तूं सोडवोंदरा, कुरपेचो सागर तूं पदवेदारा. काकुलतीचो सूर्यो तूं सोडवोंदरा, कुरपेचो सागर तूं पदवेदारा. दोन काड तूं म्हाका तुज्या रगतान, दोन काड तूं म्हाका तुज्या रगतान. नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान, नितळ कर म्हाका तुज्या उतरान. दया दाखय जेजू, दया दाखय जेजू, फाकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका बय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू, फाकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका बय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. आसो मी तुका आपोवणें दिवन आसा. तुका तुकयल्ल्या हर एकल्यांक देवाच्या दृश्टीन पळोवंक, म्हणजे तुज्या बरीच तोय अस्कत ताका ह्या संवसारांत बरें करूंक म्हूण आसा जरी परत्यान परत्यान तो पडटा. तुज्या बरीच तोय विविध तराच्या बंदपासाक वळोवंक जाल्लो आसा. बरेपण ताच्या जिवितांत तो जोडूंक आशेता. देवाचे वर्त येवजण ताच्या जिवितांत आसा आनी त्या येवजना प्रमाणे ताणें जिवच्याक तुज्या मागण्याची गरज आसा, तुज्या बक्षण्याची गरज आसा, तुवें दाखोवचें त्या काकुतीची गरज आसा. तुवें मोडलेलो संबंद कितें आसा तो नव्यान जडची गरज आसा. कित्याक जेदवां तुज्या मोतीन तुज्या काळजांत राग द्वेश हगे दोन तुजी येताय, तुजें जिवीत तूं परत परत नासाक व्हरताय. तर ह्या वेळार कितें सकट तुज्या जिवितांत तुका तुजें काळीज धारून करता. तुका दुखयल्ल्यांक संपूर्ण बोगसूंक तुका सोडिना, अडकळ हाडटा.
ते हर एक सोम्याच्या पांयांताळी समर्पण दे. सोम्यान मुळा म्हजी कुर्पा तुका पुरो. तुज्या खतखत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. तशें सांपावलान सोम्याक उलो मारलो. सोम्याक उलो मारे. सोम्या, ह्या म्हज्या खतखत तूंच म्हजो आदार जावन आसाय. तूंच म्हजें बळ जावन आसाय. तूं एकलो मात्र म्हाका वायटाचे जैत व्हरोंक तुजी सकत दिवंक शकताय. तूं एकलो मात्र म्हजें जिवीत नव्यान रचन करूंक शकताय. तूं एकलो मात सोम्या हांवें होगडायिल्लें शाटी समाधान नव्यान जोडूंक म्हाका आदार दिवंक शकताय. तूं एकलो मात सोम्या म्हज्या कुटुंबांत खरेपणी मोगाचो संतोश हांवें वांटून घेवच्याक तुजी कृपा दिवंक शकताय. आनी ह्या खातीर सोम्या तुजो आदार मागून आज हांव तुजे सरशी आयला. म्हजे हात उबान सोम्या हांव तुजे सरशी आज हांव आयला. म्हाका तुका हर एक म्हज्या भावा भयणींक पासून मागोवंक हांव तुजे सरशी आयला. म्हजे तशेंच हर एक म्हज्या भावा भयणीचे म्हाका दुखयल्यांचे जिवीत आशिर्वादीत कर म्हूण मागूंक सोम्या तुजे सरशी हांव आयला. दिताय तूं सर्वांक तुजो आदार. पावताय तूं सरास कश्टा वेळार. दिताय तूं सरास तुजो आदार. पावताय तूं सरास कश्टा वेळार. हात उबार लायला तुजे मुखार. हात उबार लायला तुजे मुखार. वेंगेन दोन म्हाका कर तूं साल्वार. वेंगेन दोन म्हाका कर तूं साल्वार. दया दाखय, दया दाखय जेजू. फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू. फातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाबय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाबय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं सुटका लाबय जेजू. अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. सोम्या जेजू लागीं तूं आज ताची दया खाकूळट सुटका मागता आसतना सोमी तुका सांगून आसा, म्हज्या बाळा हांव सदांच तुज्या जिणयेंत आसा. हांव तुका केदींच सांडिना, केदींच तुका सोडिना. तुज्या हर एका कश्टांत दुखांत, तुज्या पिडेशिरेंत, तुज्या अनुवारांत, तुज्या खंत बेजारांत, तुज्या अडचणींत, बनपासांत हांव तुजे संगी रावून तुका राखून व्हरतां, सांबाळून व्हरतां, तुका चलोवन व्हरतां. सदांच तुका म्हज्या मोगाच्या वेंगेंत आराम धरूंक हांव आशेतां. म्हज्या बाळा केदींच तूं म्हजे तोंड पयस वचे नाका. केदींच तुज्या काळजान मनांत राग द्वेश दवरून तूं चिये नाका. तुका दुखयल्ल्या हर एकल्या बुकसूंक हांव तुका म्हजी सकत दितां. जांचे संबंद तुवें मोडलेले आसात ते संबंद नव्यान जोडूंक हांव तुका कृपा दितां.
म्हज्या बाळा म्हज्या संगी तूं राव. तुज्या सक्तेचेर हुंदून तूं जिये नाका. म्हजें बोळ तूं स्विकार कर. आमच्या काळजांत हांव सौम्य सोताळो आमी ह्या वेळा आयकुया. ताच्या कोपांत विश्व घेवंक तो आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिवन आसा. सगळे आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवंक तो आमकां आपोवणें दिवन आसा. हर एका वायटाचे जैत व्हरून ताका मानवनची एक नितळ निर्मळ जिणी जियोंक ताची कृपा जोडच्याक तो आमकां आपोवणें दिवन आसा. तर आमच्या सौम्याक आमी सांगया ह्या वेळार सौम्या मुखार आमी उबे रावून सौम्याक म्हणया, तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ जेजू हांव तुजें बाळ. सदांच तुजें मोगाचें बाळ जावं सौम्या हांव जियोंक आशेता म्हणून सौम्याक आज आमी भासतेवया. आमकां दुखयल्या हर एकल्या बोगसून शांती समाधानीन हांव जियेता म्हणून ह्या वेळी सौम्याक आमी सांगया. मोडलेले हर एक संबंध नव्यान जोडूंक हांव पयलें मेट काडटा म्हणून आज सौम्याक आमी भासतेवया आनी म्हणया, तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. तुजें बाळ जेजू. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझें बाळ हांव जेजू तुझें बाळ. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट म्हणून आमी सौम्याक उलो मारया. कित्याक तो म्हणटा, हांव सो वाट सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वचोंक जायना. सौम्या बापा सरशीची वाट तूं जावन आसा म्हणून स्विकार करता आनी सदांच तुवें दाखयल्या वाटेन चलोवंक सौम्या तुजो आदार हांव मागता. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. परतन सांगया, दाखय म्हाका. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. जेजू आमकां हर एकल्यांक नव्या जिवितांत चलोवंक आशेता. कित्याक तो म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवचे पासत. बरो नमतोच्या बापान जिवीत दिवच्याक हांव आयलां म्हणटा.
हर एका वायटाचे जैत व्हरून राग द्वेश हगे कितें आसा आमच्या मतीन ताचे ते संपूर्ण तरान जैत व्हरून शांती समाधान मोगा मायपा सांत नव्या जिवितांत आमी फुडें सरूंक सोमी आमकां आज ताची कृपा दिता. ह्या खातीर सोम्याक आमी सांगया चलय म्हाका नव्या जिवितांत, चलय म्हाका सोम्या नव्या जिवितांत. चलय म्हाका नव्या जिवितांत, चलय म्हाका नव्या जिवितांत. सगलो दीस सगळी रात दितू म्हाका तुजो हात, तुजें भाळ हांव जेजू तुजें भाळ. दोनी हात उबा सोम्याक सांगया तुजें भाळ, तुजें भाळ हांव जेजू तुजें भाळ, तुजें भाळ हांव जेजू तुजें भाळ. सगळो दीस सगळी रात म्हाका दितू तुजो हात, तुजें भाळ हांव जेजू तुजें भाळ, तुजें भाळ हांव जेजू तुजें भाळ, तुजें भाळ हांव जेजू तुजें भाळ. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गांदिया सोम्या जेजू सगळ्या दिया ताणें तुमकां सद्या बेस्तावांनी भरला, ताची गुरफा ताणें तुमकां दिल्या, वायटाचे जैत व्हरून तसो आदार तुमकां ताणें दिल्या. प्रत्येक जाण बक्षन असो स्पिरीट ताणें फोव केला. हर एक तराच्या पिडे शिड्या सुरखा जोडून तुमच्या संगात सुद्धा असा म्हणजे भाषण ताणें दिवन तुमकां ताणें सोलून वर्तमान बसयलें. ह्या वेळार अर्गां दिया. प्रेज जीसस, थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू तुगेलो मारच्या हर एकच्या भुरग्यांच्या दिका कोर्ती नदर घाले, हर एक सगळ्या पिडा शिडा सोम्या तो खाडे, तुज्या पवित्र आत्म्या सोम्या तूं तांकां भरे. हर एक तरेच्या वायट हातावन खोटेपणांतावन पातकांतावन काळजाच्या धर्म्यातावन राग द्वेश हगे मसूर ह्या सगळे संगीतां सोम्या जैत व्हरून तुज्या कृपेन जिवनचे भागे तुज्या भुरग्यांक ते फोकस सोम्या. प्रेज जीसस, थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. ला बला बला शरे दी 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 दी. थँक्यू जीसस. सोम्या शर ला बला ला ला. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमी दिमी घालया सोम्याच्या आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार सव्यान गव्यां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता सश्टांग प्रणाम आमी करुया. Itia voda sacramenta sustama koruya purvilya charupavoda navyoditi agaya भारताची बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका साळ्या हसिता समासमी नावार्ता ससेमा तसेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पृथ्वी महिमा ससना ससना एका साळ्या हसिता Spirita samasami navartau. Amen.
प्रार्थुया. हे देवा, विची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास आमकां तुवें सोडलाय. तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बघा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आनी ह्या मुखां तुवें आमकां जोडून दिली ती सोडवून आमी आपणाक दयेन आमकां फावो कर. जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. देव बरोबर दीस मागता तुमकां समजता की आमी सच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता. हे मिसाचें बलिदान आर्गां बलिदान जावन भेटयता. वॉल्टर रॉड्रिगस माडांत्यार, फेलिक्स पायस कुटुंब माडांत्यार, जॉब पायस कुटुंब माडांत्यार, डेव्हिड डिसोजा माडांत्यार, रेश्मा पायस माडांत्यार, आयरीन तावरो आलांगार, जॉयसन विलियम डिसोजा सानूर, मारिटा मिनेजेस मोडांकाप, फिलोमेना मिनेजेस मोडांकाप, रेनॉल्ड फर्नांडीस बेंदोर, शर्लिन आणि विश्वास रिबिंबस कुटुंब जेपू, ग्रेसी पिंटो कारकल, जोसेफ डेविड फॅमिली कन्याकुमारी, कार्मिन डिसोजा कुटुंब काटीपडला, आल्विन डिसोजा कुटुंब मुंबई, प्रेसिला लोबो आणि हेराल्ड डिसोजा मणिपाल, लुसी रिचर्ड लोबो मणिपाल, मौरिस डिसोजा सिद्धकट्टे, बेनेडिक्टा क्वाड्रस उडपी, अगोस्टिन मुंबई, लिल्ला मुंतेरो विजयडका, दीप अँड सोनिया डी अल्मेडा वालेन्शिया, इवा सल्दाना मूडबेळे, विलोना तावरो नाकरे, इवा आणि विलोना नाकरे, फ्रांसिस मस्करेनियस शक्तिनगर, मॅक्सिम पिंटो कुटुंब हासन, आर्नन रोहित डिसिल्वा कोप्पा, अवित डिसिल्वा आणि कुटुंब कोप्पा, क्लेमेंट मारिया डिसोजा बारकोर, डॉक्टर जोसली नाझरेत कारकला, रोशन प्लॅनिंग क्रास्टा पालदाने, स्टॅनी पिरेरा कुटुंब कंझार, डेविड वेगस नायनाड, मॅक्सिम सिक्वेरा बोरीमार, राजेश फ्रांसिस मैसूर, जरल्ड फ्रँको बेलतंगडी, आरोजा कुटुंब शिरवा, अँटोनी एमिलियन डिसोजा कारकळा, कॅल्विन क्रिस आल्वा मोडबेळे, आयरिन नाझरेत मोडबेळे, अंत डिसोजा पांगळा आमचे ते पासोत माग्या. ही राजा पसोदिता नॉयल कोटिना मुल्की, जॉर्ज विलियम कुटुंब हासन, हेलेन अरोजा शिरवा, रिचर्ड रायडन शिरवा, पिंटो अँड कुटुंब मुंबई आणि बेनेडिक्टा कुटुंब मुंबई आमच्या इराद्या पासोत प्रत्येक ते पासोत माग्या. आयच्या नोवेनाची पिर्जेन सुमाना डिसोजा पेरमोनोर, जॉयसन विलियम डिसोजा सानूर, फ्रँकलिन डिसिल्वा मियार हांचे सर ते पासोत इराद्या पासोत सांत लोरेस लागीं देवा बापाची काकुल्त माग्या. आयच्या नोवेनाच्या मिसाचे मुड्डोम जावन आसात. वर्नन मतायस मुंबई, वंदीश मतायस दुपदकट्टे, नॉयल कटिनो मुल्की, वायलेट डिमेल्लो मुंबई हांच्या इराद्या पासोत आनी तांच्या प्रत्येक त्या पासोत माग्या. आयच्या जेवणाची प्रायोजक जावन आसात विन्सी डिसोजा आनी कुटुंब दुबय, मॅक्सिम पिंटो हासन, हेलेन अरोजा शिरवा, लैला मोंतेरो विजयडका, कार्मिन रेगो बेलवाई, मारिया डिसोजा आणि मटिल्डा बारकोर, हेलिना रोजा शिरवा, आयरीन नाझरेत मोडबेळे, जेरोम कॅस्टेलनो मोडबेळे हांणी दिल्ल्या दानी पासोत अर्घ दितना देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता आनी तांच्या प्रत्येक ते पासोत मागता. भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या, भक्ती दुर्बेन कार्त्या कळसाण होणार भेटो अर्गा बलिदान. तुझ्या भेटी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या भक्ती उर्बेन कळत्या कळसाण होणार भेटो
आयसो तुवें सामका दिल्लो हसूंक तुजी महात्गया उबो निकार सर्गादीक सोड भोणे तुज्या मितमे नाचलेल्या मोगा तुज्या वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीन उर्बेन कांत्या काळजान मोनान भेटोंक करगा बलिदान संतोष बरीत काळजान भेटोवच्या हे बलिदान आमी सगळीं संगाता मेळ्ळ्या वाजता दिनवाशी काळजान उपकारी मनान हें पवित्र बलिदान आतां आमी भेटया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो बगेवन तूं लॉरेन्साक समर्पिल्ल्या ह्या पुणक्षेत्रांत आमी सगळीं सांगाता आसा आयच्या दिसा ह्या पवित्र जाग्यार देवान आमकां हाडलां ह्या करिज्माच्या वेळार प्राजिताच्या काळार देवाची वर्ती कृपा ताची खाकोळ तूं आमच्या जिवितांत आमी बरोवन उमतोच्या मापान अनुभव करच्या खातीर आनी ह्या खातीर आमी आजच्या दिसा धन्य देवाक अर्गां दिवंक फावो तो दीस आमकां फावो केल्ल्याक आनी सांगाताच एक कुटुंब जावन सांगाता मेळोन देवाच्या उतराचे नियाळ करून आमचे जिवीत सोम्याच्या त्या योजना प्रमाणे मांडवळे प्रमाणे मुखार सरूंक ताची कृपा मागूंक आयच्या प्रवेश गिताच्या स्तोत्रांत वापुरबाची उतरां आमकां वाचूंक मेळटात सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरी जावं सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचें मौन दवरात दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात सदांच आमच्या सोम्याचे मुखामोळ सोदून ताचे देय आमची काळजां संतोश बरी जावच्याक आज ही देवस्तुती आमकां उलो दिता तर एक घडीपर आमचे दोळे आमी धांपया आमच्या जिणेचेर आमी एक नदर घालया आमच्या जिवितांत आज आमी कितें सोदून आसा दावीद आमकां सांगता किर्तन 20 आनी 7 चवथ्या वळींत म्हज्या सोम्या लागीं हांव एकच मागतां तेंच वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक ताची सोबाय पळोवंक ताच्या मंदिरांत ताचो नियाळ करूंक सोम्याच्या हाजरपणान ताच्या संगातपणान सदांच रावून ताच्या गुरपेन जियोंक ह्या वेळी सोम्याचो आदार आमी मागया आनी जर आमच्या जिवितांत आमी संवसारी कुशलायेक संवसारी आशा वडण्याक लपतोन जियोन सोम्यातान पयस गेल्या जर आमच्या जिणेंत आमी एकामेका दुखोवन एकामेकाचे संबंद मोडलेलो आसा तर ह्या वेळार आमच्या सोम्याचे बोक्सांनी एकामेका लागचे बोक्सांनी मागोवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सुजोगना उसारून सांगता मनाक चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातळां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगेवन सदांच कुंकवार मरये सगळ्या देवदूतां खाली भोगतां आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्परदेवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista
सोमियाका तुत सोमियाका कुत प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन बगेवन लोरेस दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षाचे कश्ट मरां सोसून महिमेवोन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयिल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटिल्ल्या भंगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव ये इस्रायला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयलीं काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयल्लें. आकाशाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. सांडलो तण खातेल्या त्या पाड्या ताणी पोटलो धरलो. तुझे परचेसो तू मोकरताय सर्वेस्परा
तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर मोजोवी उडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतले पूण देवाचो विंसणार मोयची मोदी पडलो आनी तांचो विभाड जायनशी ताचो पेटलोलो क्रोध ताणें पालवायलो. तुझी जेजू तूं मोग करताय सर्वेस्परा तर मोजोवी उडास कर. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. देवान संसाराचो असय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. जो कोण ताका सत मानता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांक सांगा लागलो, म्हजेच विशयांत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशयांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा. तो म्हजे विशयान दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. तुमीच जुआंव सरशी जण धडले ताणें सता विशयांत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्ही, तुमी बाचाव जायचे म्हणल्या खातीर हें हांव तुमकां सांगतां. जुआंव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशी वेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुआंव दिल्ले साक्षे प्रास वर्ती. बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशयान साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयांत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना. ताचे मुखामोळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हज्या विशयांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी काबुलो नात. हांव मनशाच्या होगलापाक लबदल्लो न्ही, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचें थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेकांतावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सतमंतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात.
मुयजेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्ही तस मुयजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो मुयजेक तुमी सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सत मानतले आसल्यात कित्याक ताणें बरयलें तें म्हजेच विशयांत पूण ताच्याच बरप्यांनी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हणून म्हजे विशयांत साक्ष दितात म्हणटा जेसू क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो इंग्लिशांत एक सांगणी आमी आयकल्या ॲक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स म्हणून आमची कामां आमी करची कार्य आमच्या उतराच्या की सडीत मापान संदेश दिवंक शकतात उडास येता म्हाका एक लेखनांत वाचलें एक घडीत एक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन इव्हांजलायझेशन थोड्या वर्सां पयलें दवरलेलें विविध कॉन्टिनेंटांतावन खंडांतावन रेप्रेजेंटेटिव्स थंयसर आयलेले कशें देवाची शुभ वार्ता देवाच्या राजाची शुभ वार्ता तांच्या गांवांत परगट करन आसात आनी क्रिस्ताची वळख नातिल्ल्या लोकांक कशें क्रिस्ता ते हाडून प्रयत्न करून आसात म्हणल्या विशयांत आपलो अनुभव वांटून घेवन बऱ्यो रिती विधानां सोदून काडच्या खातीर आयोजीत केल्लें तें कॉन्फरन्स आनी त्या कॉन्फरन्सांत अमेरिकांतावन हजर जाल्लो एकल्यान सांगलें आमी चड आनी चड माध्यमा मुखांतर अक्रिस्तांव लोकांक क्रिस्त ते हाडूंक प्रयत्न करन आसा विविध कार्यक्रमां टीव्हीचेर तशेंच हेर माध्यमांनी आमी तयार करून ती सकट लोकांक पावच्या पर्यंत पळयता आनी ती प्रोग्रामां पळोवन चड लोक क्रिस्ती भावार्थ आपणावंक शकता म्हणून तांचो अनुभव ताणें सांगलो तशेंच युरोपांत आयिल्ल्या एकल्यान म्हळें आमच्या गांवांत आमी विविध तरांचे नाटकुळे नाटक असले संगती तयार करता बरी बरी बरपां आमी बरयता आनी लोकांक ती मेळच्या बरी आमी पळयता आनी चड लोक ती बरपां वाचलेले ह्या नाटकुळे विशयांत शिकोवन आनी पुरो आशिल्ली ती पळोवन समजून लोक क्रिस्तांव जावं मुखार सरता म्हणा लागले आनी इंडिया तावन गेल्लो एकलो म्हणालो आमी चड आनी चड रेतिरी करता रेतिरे मुखांतर देवाचें उतर परगट करता आनी थंयसर रेतिरेंत विविध धर्माचो लोक हजर जावन क्रिस्ताक वळखून घेवंक फुडें सरता म्हूण अनुभव वांटून घेतलो अशें म्हणटा आसतना आफ्रिकांतावन आयिल्लो एकलो सांगूंक लागलो आमी चड असले संगती करूंक वचना आमी एक ल्हान संगत आमच्या गांवांत करता एक कुटुंबाक एक देवोत देवबिरांतेच्या कुटुंबाक खंयसर क्रिस्तांव लोक ना त्या गांवाक आमी धाडटा तें कुटुंब थंयसर जियेत आसतना त्या कुटुंबाची वळख थंयच्या गांवच्या लोकांक जाता तांचे थंय कितें एक विशेश येता तें पळयतात आनी त्या कुटुंबां थंय ते आकर्शीत जातात आनी त्या कुटुंबा मुखांतर जेजूची तांकां वळख मेळटा आनी ती पवित्र स्नान घेवन पवित्र सभेचेर सांजे जावन मुखार सरतात मोगाच्या भावनो भयणीनो जे कितें ह्या आफ्रिकांतावन आयिल्ल्या बाबान सांगलें सत्य गजाल जावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक बरयणार आमकां सांगता W.J. टॉम्स म्हूण नांवाचो तो म्हणटा बी केअरफूल हाव यू लिव यू मे बी द ओनली बायबल समवन एवर रिड्स तूं कशें जिवन आसाय तें तूं पळय कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीक तुजें जिवीतच एक मात्र बायबल वाचूंक मेळटा तसलो जावंक पुरो म्हणून आमी कशें जिवन आसा आमच्या कुटुंबांत तें मोगाचें भाव भयणीनो भोव गरजेचें आमी कितें कामां करून आसा ते कोणाक साक्ष दिवन आसात म्हणून एक सवाल आज देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता जेजू म्हणटा बापान म्हाका दिल्लीं तीं कामां आनी जीं काम हांव करता तें हांव खरेंच बापा तावन आयलां म्हणल्यार साक्ष जावन आसात
जेजून साक्ष दिली मोगाच्या बाबरीनो बापान ताका दिल्लें तें योजन परिपूर्णतेक हाडून आनी जर आमकांय सोम्या जेजूक साक्ष दिवन जेवचे मिसांव आमच्या बाबतीचो मुखांतर आमी स्विकार केला तर आमची जिणी कुटुंबाची जिणी ती आमी जिवंक आसा खरेपणी सोम्याक साक्षांच्या रितीन जेदू आमच्या कुटुंबांत सोम्याक पयलो जागो दिवन आमी जियेता जेदू आमच्या कुटुंबांत मोग मैपात शांती समाधान खरेंच रास करता तर मोगाच्या भावा भयणीनो ती एक वर्ती साक्ष आमी दिवची जावन आसा सोम्या जेजूक येसू इरुवा मनेयल्ली आनंद आनंद आमी तें गीत सबारपटी गायलां येसू इरुवा मनेयल्ली शांती समाधान कित्याक जेजू क्रिस्त मोगाच्या बाबन आमच्या कुटुंबाचे आमच्या जिणेचे केंद्र जाता आसतना थंयसर कितेंय सोडून घडलें जाल्यार तें आमकां सोसून व्हरूंक सोडदोरच्या स्पिरितान जियोंक खरें बोक्सांनी एकामेकाक दिवंक आनी बोक्सांनी मागोवंक आमकां थंयसर वर्ती कृपा मेळटा आनी आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तीच कृपा आमी भरपूर तरान जोडया सोम्या येता सगळ्यांच्या शिकोवणे वेळार आमी वखसाना विशांत सडीत मापाना जाणा जाल्यार आनी आमचें जिवीत सोम्याच्या त्या बॉक्सानाच्या त्या शिकोवणेचेर होंदोन बांदून हाडूंक आमचे हर एक प्रयत्न जावं प्रत्येक जावन जी कुटुंबां मोडून आसात ज्या कुटुंबांनी मनस्ताप आसा त्या कुटुंबाचो आज मुडास करया आमोरीस लेतिसिया ह्या कुटुंबाचें वरस जावन पासारलें जावन आसा मोगासो संतोसू आमी हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबाच्या सान्या संगी सदांच वांटून घेजय म्हणलो उद्देश ह्या वर्सा जावन आसा तादेखून खरो संतोसू आमच्या काळजांनी खरोसू राजकरच्याक सोम्यान आमकां दिल्लें तें मिसांव तें योजन ताचें आमच्या जिवितांत कितें म्हूण समजोन त्या दिशेन आमच्या जिविताची दिसपट्टी मेटा काडूंक ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आदार आज आमी मागया बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. घे बाबा हो फूल मोगरासो घट आमच्या मोगासो कांद्या कळसार पोरग्या मोगार तुका आज भेटोंक सो घे बाबा हो फूल मोगरासो घट आमच्या मोगासो कांद्या कळसार पोरग्या मोगार तुका आज भेटोंक सो तुका आज भेटोंक सो रात्रीची हे पयना आमकां सोबून दिता बाकी आमी तरी मानून घे म्हण मागता बाबा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसांव कुटबेन आमकां नेटय काळजाक तुजें मिसांव बाबा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसांव कुटबेन आमकां नेटय काळजाक तुजें मिसांव. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी बायना सोवें आमच्या सर्व तेसावा सोवें आमच्या गरजा सोवें संगतास आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर परवेदा देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या पवित्र दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बगेवन लोरे जमनी दोंपलेल्या गोवाच्या कणापोरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्तसाक्षेच्या मरणा वरवीं मैमेवंत जालो
आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी सर्व संवसाराच्या सर्वने पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बापा सर पदवेदार असणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचता. आमी तुका वाकनता. झगडी आनी भेद मनशाक दोन भाग करतात, तरी एकामेका भोगसून शांतीन जियोंक तूं आमची मनां बागोवन आमकां तयार करताय. तुजो आत्मो मनशांची काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात. विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडीं संपयतात तेन्ना, राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना, बोगसणेचो पावस रागा द्वेशाचो उजो पालवयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हणून आमी वळखून घेता. ह्या खातीर तुका आमी नित्य काळी दिन वासूंक आनी वाखाणूंक फावो देखून सर्गींच्या दुता भक्तां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय 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 बोल. सगळीं तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. बोल सगळीं तुका जय 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 बोल. सगळीं तुका जय जय जय. सर्वेस्परा पदवेदार आनी बळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला आतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका आमी दिन वाचता. मनशा कुळाक तो तुजो थारणाचो शब्द, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा सुमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सरशिली पयस पयस गेल्या पूण तुज्या पुता जेजू वरवीं आमकां तुज्या गोपान परतून तुवें हाडली. तुज्या वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टा खातीर आमी जिवच्याक तुजें तुज्या पुता कुर्सार मरोंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसांनी जोडून घेतलें तें आमी आतां संभ्रमता आनी तुका हें प्रार्थना करता. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेता, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां तूं दी. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरोंक वेतलो त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
Pavartaso good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने दलो. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्याने दलो. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझ्या पुताने आपल्या मोगाचे देणे आमच्या हाताने घाला. देखून तुझ्या मरणासोनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या भोगसनाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळोवंक, आमचो वेगळा सर्त काडून उडोवंक आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या, सगळ्या गवळ्यांच्या आनी आख्ख्या देवाच्या परजेचे एकवटान तो आमकां सदांच सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनुष्या मदें एकवटाची खुणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक पावरूं. जशें तूं आमकां हांगा भाग्यवंत अंकवार मरये देवाचे माये सांज जुजेतीचो पती आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय, तशें सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसां भासांच्या मनशाक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसाराक जमय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. खऱ्या भोगसनाच्या स्पिरितान सोम्याच्या राजाक आमी खरी साक्ष दिवच्याक सोम्यानच आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनुवारांतली, सवतराच्या काळजाच्या धरुणायेंतली, नामबोगसनाच्या स्पिरितांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. ह्या वेळा प्रत्येक जावन शांती समाधाना खातीर आमी मागया. जंय झगड्याचें वातावरण आसा ते सोम्याची शांती रास करून दी. त्या कुटुंबांनी मनस्ताप आसा, त्या कुटुंबांनी सडधडीचो स्पिरीट, बक्षूंचो स्पिरीट येवन दी म्हूण आमी मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी हांगासर एक कुटुंब जावन सांगाता जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदां स्थिर रावून शांती समाधानाची हातेर जावन जिवंक आमकां शत्रेगाचे दीस ते घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ, जो जी येता रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमची ताकद कर देवाचे शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमची ताकद कर देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मरोवन आमकां बॉक्सांनी जोडून दिल्लो तेच बॉक्सांनी आमकां दिवच्याक आमकां कृपा दिवचो तो हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेंत एकवटान जेवची आमी सर्व सुभागी तुवें बरे तरेन म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली Gesù tu ye mojitai kalsan prakas swagai जीवितांतो काळोख निवराय दैविक सत्तेन वागय Gesù tu ye mojitai kalsan prakas swagai जीवितांतो काळोख निवराय दैविक सत्तेन वागय जीवन ते सर्गीचे कोटाय दिवचे और ते बाग मोचे स्वर्गांत तुका सेवचे जीवन ते सर्गीचे आत्मीक कोटाय दिवचे और ते बाग मोचे स्वर्गांत तुका सेवचे तर ये जेसू दुर्लोभ जेसू उण्या रूपार काळजांत राव जेसू जेसू तू ये मोजिताय काळजांत प्रकाश वागय मोगन मोजा आयलाय सोमिया काळजान बिडार केला
प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बगेवून लोरे जमनेन दोंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची या संवसारान परवा करिनासतना रक्तसाच्या मरणा वरवीं मायमे वेळून जालो. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बगेवून लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या काळजांक कश्टांक आनी हात उपाद्यांक उगड आनी ताच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुरसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर. आमकां दुखयल्या हर एकल्या भोगसूंक आनी हर एकल्याच्या हक्का पासत कश्ट मरान लागून सोसूंक आमकां तूं तयार कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचे आराधनाचे मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्या मानादीक बाप वॉल्टर मेंडोजा एसव्हीडी पाद्राप मुल्की हांगासर रेतेरी दिवसो याजक हाका तुमचे समेस्तांचे नांवी हांव ताचो आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. गांवांत ते मुदारंगडेचे आनी जायत्या देश विदेशांनी रेतेर दिल्ले आज आमच्या ह्या बजिलिकांत तांणी नोवेन करून आराधन चलोवन व्हेलां. ताचो आमी उपकार बाळगता. ताच्या मिसा हांव बरें मागता. आयचो तेच लितुर्जी जबाबदारी घेतिल्ली आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं दिल्ल्या आनी विविध तरेचे जेवणाक वंतेके दिल्ल्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद मागता. ह्या वातीचो उजवाड ताच्या घरांनी सोबो काळोख पयसो पिडा शुडा गूण जावं. ह्या पवित्र तळार ताणें दिल्लें तें दान सांत लोरेसाच्या बऱ्या गरजांक तें पावो. हें जेवण सविल्ल्या मरिफात हें जेवण दान दिल्ल्याचेर आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र तळार आमी जेवच्या जेवणा मरिफात कुडी आत्म्याक त्राण आनी बोळ मेळोव. दिसपडतो ग्रास लाभो थानेन बुकेन आवडेवच्या लोकांची बिरमत पाव आनी ह्या मरिफात आमा समेस्तांच्या आत्म्याची तान बूक थांबो म्हण मागता. हें मागणें करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांटूंक विनंती करता. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिर्जेंत सुमाना डिसोजा पेरमानूर, सुमाना डिसोजा पेरमानूर, जॉयसन विलियम डिसोजा साणूर, जॉयसन विलियम डिसोजा साणूर, फ्रँकलिन डिसिल्वा मियार, फ्रँकलिन डिसिल्वा मियार. मुर्दोमो वर्णन मतायस मुंबई, वर्णन मतायस मुंबई, वंदिश मतायस दुपदकट्टे, वंदिश मतायस दुपदकट्टे, नॉयल कुटिनो मुल्की, नॉयल कुटिनो मुल्की, वायलेट डेमेल्लो मुंबई, वायलेट डेमेल्लो मुंबई. जेवणाचे प्रायोजक आयरीन नजरेत मूडबेळ्ळे रुपये 5000, मारिया डिसोजा अँड मटिल्डा बारकूर रुपये 20000, हेलेन अरोजा शिरवा रुपये 20000, लायला मोंतेरो विजयडका रुपये 5000, हेलेन अरोजा शिरवा रुपये 20000, मॅक्सिम पिंटो अँड फॅमिली हासन रुपये 5000, विनय डिसोजा अँड फॅमिली दुबई रुपये 5000, जेरोम कॅस्टलिनो मूडबेळ्ळे रुपये 5000, कार्मिन रेगो बेळवाई रुपये 10000. उबे रावया. नोवेनाचें गीत आमी गावया. ताळे उबान उर्बेन गावया मोग परमी देवाक नावाड्या फावो केल्ल्या आमकां सांगलो रेसा सकट ताळयो पेटून गितां गावया. मातीरपण आपणावन शांतीरपण सोडले देवा मोगान पेटून प्राजिता धरले. देवाक मिसवालोय दैवीक देण्यांनी सोगलोय मोगा संदेश प्रसार कर
भाग्यवंत लोरेसाक मागणे ये जैतेवन मार्तिरा सा लोरेसा तरण्या प्रायरीस कठीण कस असून चेव दिल्या आयकमचें घालते मागणे वरत्या पातयेन आमी तुजे सत्सी आयल्या जिवो बावर तेर बरोसो देवासोन आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोण दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळ शेंकर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय घालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावा शेंकर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडीमेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात बोरवेलांत बरें उदक फावो केल्ल्या खातीर घरांत कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर पाड दूख गूण जाल्ल्या खातीर बरें काम फावो केल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर आम्हाला पिवन त्या सुटका मेळिल्ल्या खातीर आनी सबर जाणांनी विविध उपकार लाभल्या खातीर अर्गां दिल्यान सांत लोरेसाच्या मजतीन देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर ताच्या वर्त्या काकुळते खातीर अर्गां दिवया त्या सावा सांत लोरेसाच्या मजतीन बिझनेस बरें जावंक विजा मेळोंक माथ्याचे केस चडचे रावोंक गांठी दुगूण जावंक घरांत शांती समाधान लाभच्या खातीर मागते आसात सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन बरें काम मेळच्या पासून जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे पासून दोळ्यांक दीस लाभोंक बरी सैरीक मेळोंक डिलिव्हरी नॉर्मल जावंक भुरग्यांनी परीक्षेंत बरें करून बरोवंक मार्क्स बरें मेळोंक शिकिल्ले मतींत उरोवंक राग मसूर सांडूंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक गुडका आनी आमल पिवणेत्यान परत परत आशा येवची रावोंक मागते आसात सुनिलान घेतिल्ले पयशे पाटी दिवच्या पासून रीण फारीक जावच्या पासून नवें घर बांदूंक फावो जावच्या पासून विविध रितीचे आडकळी पयस जावच्या पासून आमल पिवणें सडच्या पासून मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन किळे आनी सामकोळ संपूर्ण गूण जावच्याक कुटुंबान मोग मेळोंक मिसअंडरस्टँडींग सारकें जावंक पांयांची दूख गूण जावंक भुरग्यांनी हट करिनासतना रावोंक कंत बेजाराय पयस वचोंक डिप्रेशन तावन भायर येवंक मागते आसात सांत लोरेसाच्या मजतीन मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक शिरांचे समस्ये परिहार जावंक कोंकली शेळ गूण जावंक तोटान बेळें बरें जावंक बांयत बरें उदक मेळोंक पाड सवयो सांडूंक काजरीचे वेत बऱ्या तरान जावचे खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन वाटेचे समस्ये परिहार जावचे खातीर मागतात आमच्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांची स्टेट लेवल एग्जाम सोडून आसा तांकां बुदोवन कांय जाणवाय उगडासाची सकत मेळोंक सेंट्रल एग्जाम CBSE एग्जाम 9 एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारखेर आराम जाता तांची एग्जाम बऱ्या तरान जावंक आनी सर्व भुरग्यांची एग्जाम बऱ्या तरान जावच्या खातीर भिरांत पयस वचे खातीर नर्वसनेस पयस वचे खातीर कॉन्सन्ट्रेशन मेळोवन परीक्षेंत पास जावंक मागते आसात ह्या पवित्र तळाच्या सर्व चिंतिल्ल्या योजना पासून आडकळी पयस वच्याक हांगासरच्या हर भक्तिकां खातीर आमी मागया ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಭಕ್ತ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ आमचे हांगासर जावचे कार्यक्रम जावचे मागणी समालोचना हांगासर जावचे बरेंपण सगळें देवाक महिमा दिवं दी म्हणून आमी मागया सर आमच्या दानी खातीर कुमोक दिल्ल्या खातीर सेवा दिवतल्या पासून हर एकल्याचेर देवाचे आशिर्वाद लाभों सांगता म्हणया शेकी बावर त्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव चिणी चियोन बागी मरण बरोन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तावडेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान म्हाका लोपकार मेळचे पासो तमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे क्रिश्चन जेजू महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांज लोरेस मार्तिराम पासो तुवें नाती कर तुया ये सरपदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हणून लालेवन मागता हांव क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सोम्याचें नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक मोजें मागणें स्वामी तुमचे सवे आसूं सरपदवेदरा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक आनी कोणा पासून आमी मागता तांकां तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळता ह्या तुज्या विश्वासी साकरां साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातक्या शिक्षा जावन रेवडलेल्यांक सर बांदपासांतल्यान सुटका दी मोतीची कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या आगणीचेर काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजिलिकांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष समाधान तांकां मेळना म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंत जावन जियोंक महिमा दिवंक फावो कर ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आशिर्वाद लाभून सोडवण लाभून माथ्यार हात दवर मागच्या वर्तात तूं तांकां आपूड आनी गुण कर मागता हांव क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे सदां काळ रावो
पोसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाची ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು, ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು, ನಡೆಸು ನಿಯಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು, ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು, ನಡೆಸು ನಿಯಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ. ಬಳಲಿದ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ, ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ, ಬಳಲಿದ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ, ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ, ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ, ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ. ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. सोम्याच्या सर्गी ओटांतलो पापुरबाईचो एकलो, माटी सालो रेस्पोळो, सोम्याक सदां मारवालो. सोम्याच्या सर्गी ओटांतलो पापुरबाईचो एकलो, माटी सालो रेस्पोळो, सोम्याक सदां मानवालो. नमो नमो सालो रेसा, मोगाळ माटी सांता, मागून तुम्ही दैवी कृपा, मोगाळ सालो रेसा. नमो नमो सालो रेसा, मोगाळ माटी सांता, मागून तुम्ही दैवी कृपा, मोगाळ सालो
भाग्यवान सालोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवान खुर्साचे कृपेने निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.